म्हजे राग घे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ह्या वेळार किर्तन 130 परतून कोटी वडा तळ्यान म्हणूंक आसा. कित्याक देवाचें उतर आमी जेन्ना उसरता त्या वेळार खंडीत जावन तें उतर आमच्या जिवितान काम करता. कित्याक आयजाया 55 देवाचें उतर सांगता, म्हजें उतर केदींच निर्फळ जायना. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या तोंडांत हांवें उलयलें उतर केदींच फाटी येना. जें कितें हांवें सांगलें तें करतास. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तर ह्या वेळार आतां आमचे वयर करया सगळीं वडातल्यान किर्तन 130 सगळ्यांक गोत्ता समगोत्तनातलो मोबायलांत ॲप आसल्यार ॲप ओपन करा आनी पळया. कोणें बायबल हाडल्यार सगळीं ओपन कर. किर्तन 130 सगळे आमी सांगता बावडतान सोम्या मुखार आमचे सगळे गरजो प्रॉब्लेम समर्पण दिवन वडातळ्यान आमी म्हणया. गुंडा येता सर्वेस्परा, हांव तुका उलो मारतां. सोम्या आयक म्हजो ताळो, म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीत दिवं. आमचे गुन्यांव तूं मनान धरशी जाल्यार सोम्या कोण वाचून बरत, पूण तुजे लागीं आसा बगसाणें. ह्या पासत लोक तुजी भक्ती करता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरतां. म्हजो आत्मो ताच्या बुत्राचेर विश्वास दवरता. फांत्याक आशेवन रावतल्या फारेकरा परस चड आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता. फांत्याक आशेवन रावतल्या फारेकरा परस चड इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं. कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा काकुळट, ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. इस्रायलाक तो सडयतलो सगळ्या ताच्या पातकांतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. इस्रायलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पातकांतलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका आनी तुका सोडयतलो हर एक आमच्या पातकांतलो, आमच्या कश्टांतलो, आमच्या दुखींतलो, आमच्या पिडेंतलो. प्रेज द लॉर्ड. वैगिने हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळीं कशीं आसात? सगळीं बरीं आसात मू? हुशार आसात मू? प्रेज द लॉर्ड. सगळीं बेजारान आसले बरीं आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुमची सगळी कंद बेजारा जावंक पुरो. आमचे कश्ट दूख आमी घेवन आयल्या, बेजारा घेवन आयल्या, सगळ्या समेच्या पांयां तळा दर्या खंडीत जावन आयच्या दिसा देवाची उतर आयकतना सोम्याची स्तुती करतना, ह्या सोम्याक आराधन करतना, येवकरी संसला जेजूक आराधन करते आसतना खंडीत जावन देव आमच्या मागण्या जाप दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. केदळा गुंडा येता. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या काळजाच्या गुंडा येताना आमी सोम्याक उलो मारतना, काळजांतान आमी ताका बोब मारतना आमचे मागणे तो आयकता. प्रेज द लॉर्ड. आमचे ते असली बनपसत उडतात. हालेलुया, 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 हालेलुया. पळय पडचे सोम्या ताळयो पेटोवन पळया, हात वयर कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ओके, इल्ले बसा. देवाची उतर आमी उसारया. Psalm chapter 71 verse 3. कीर्तन 22 70 आणि 1 वोल्ट 3. म्हज्या आसऱ्याचे खडाप जा, म्हाका राखूंक दृढ कोटें जा. कित्याक तूं म्हजें खडाप आनी म्हजें कोटें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हर गांव तुका सोम्या जेजू, हर गांव तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कितलो चड आमकां भावार्थ आसा तितलीं चड अजापां अद्भुतां जातात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वैगिने प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जैनसर भावार्थना आमी वडातल्यान कितले बोब मारून सोम्याक उलो मारता, सोम्याची स्तुती करता. खंडीत जावन आमचे अडकळी तुडतात, बानपासा तुडतात. हालेलुया, 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 हालेलुया. कित्याक पाऊल आनी सिलास वडातळ्यान मागणे करून स्तुती करते आसले त्या वेळार सगळे सांकले तुटल्यो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. एक्सोडस 23 वर्स 25 निर्गमनाच्या बुकान 20 आणि 3 वोल्ट 25 देवाचे उतर सांगता, तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या कानाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो.
आणि पिडाशिडा तुमचेतून पयस करतलो. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना आमी सोम्याची स्तुती करता आमच्या खाणाचेर, आमच्या उदकाचेर, आमच्या सगळ्या कामाचेर देव आशीर्वाद घालता म्हूण देवाचे उतर सांगता आणि सगळी आमची पिडाशिडा आमचेतून पयस वता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पळा हें देवाचें उतर म्हज्या फाटल्यान उसारात. तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची, तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या कानाचेर, आणि हांव तुमच्या कानाचेर आणि तुमच्या उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो, म्हजो आशीर्वाद घालतलो. तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची, तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या कानाचेर, आणि हांव तुमच्या कानाचेर आणि तुमच्या उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो, म्हजो आशीर्वाद घालतलो. आणि पिडाशिडा तुमचे तावन पयस करतलो, आणि पिडाशिडा तुमचे तावन पयस करतलो, आणि पिडाशिडा तुमचे तावन पयस करतलो. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, आमी तुझे स्तुती करता सोम्या, स्तुती करता सोम्या. तुका वाकाणटा सोम्या, तुका वाकाणटा सोम्या. सगळ्या अडकळेतावन, सगळ्या बनपसातावन आमकां सोडय सोम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. Psalm chapter 27 verse 7. कीर्तन 28:27 बोल 7. ह्या वेळार उतर म्हज्या फाटल्यान उसारा. सर्वेस्परा, सगळे बडाताल्यान देवाचें नांव उलो मारया. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, हांव तुका बुलो मारता. सर्वेस्परा, हांव तुका बुलो मारता. हात आमचे वयर करया, सगळे आमी हात आमचे वयर करया. देवा मुखार आमी सरेंडर जावया, आमी सरेंडर करया. सगळे आमचे गरजो, सगळे आमचे उणेपण आमी सरेंडर करया. सर्वेस्परा, हांव तुका बुलो मारता. बोबाडतान, मोगान देवाक आमी उलो मारया. आमच्या काळीजांतावन आमी उलो मारया. जेन्ना आमी काळीजांतावन उलो मारता, Psalm 145 verse 18. आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्तान, काळीजांतावन उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. आमी काळीजांतावन आनी मोगान देवाक उलो मारया. खंडीत जावन देव आमची मागणी आयकतलो. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, हांव तुका बुलो मारता, हांव तुका बुलो मारता. म्हाका आयक, म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हजी दया कर. म्हाका जाप दे. सर्वेस्परा, हांव तुका बुलो मारता. सर्वेस्परा, हांव तुका बुलो मारता. म्हाका आयक, म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हजी दया कर. म्हाका आयक, म्हजी दया कर. म्हाका आयक, म्हजी दया कर. म्हाका जाप दे, म्हाका जाप दे. सोम्या जेजू, 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 सोम्या जेजू. हांव तुका बुलो मारता, हांव तुका बुलो मारता, हांव तुका बुलो मारता. सगळी बुलो मारा. हांव तुका बुलो मारता. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू. वडाताल्यान सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू. हांव तुका बुलो मारता, हांव तुका बुलो मारता, हांव तुका बुलो मारता, हांव तुका बुलो मारता, हांव तुका बुलो मारता. म्हाका आयक, म्हाका आयक, म्हाका आयक. म्हजी दया कर, 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 म्हजी दया कर. म्हजी खाकुल्ड कर, म्हजी खाकुल्ड कर. म्हाका जाप दे, म्हाका जाप दे, म्हाका जाप दे.
म्हाका जाप दे हालेलुया 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 सगळी बडातळान स्तुती करूया हालेलुया 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 जेजू 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 तुका आमी उलो मारता सुमिया हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गा तुका सुमिया अर्गा तुका सुमिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ह्या वेळार एक एक्शन सॉंग करूया हो एक आमकां वरतो दीस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमकां वरतो दीस वय की न्ही हालेलुया कित्याक वरतो दीस कित्याक कित्याक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक जेजू आपलो उजवाड आमचे थंय आपलो प्रकाश फांकूंक आशेता प्रेज द लॉर्ड आज आमकां सडवण दिवंक आशेता प्रेज द लॉर्ड तो आमकां ह्या सुवातेर ताणें आपण दिला सुरका दिवंक सडवण दिवंक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सगळीं एक्शन करतल्यात गे प्रेज द लॉर्ड नाका गे एक्शन सांग जाय की नाका जाय प्रेज द लॉर्ड सगळे आमी उबे रावया सगळे आमी उबे रावया कुशलगेन एक्शन करूंक हांव करून दाखयता भाऊ हे पुढचे सांगतलो हांव दाखयता त्या प्रमाणे तुम्ही सांगता मेळ आमी एक्शन करचें प्रेज द लॉर्ड तुमकां समजता गे सॉंग समजता गे कित्याक हांगा समज समजतच ना दुसरो मायक काण घेनातलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गां तुका सुमिया 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 महिमा तुका सुमिया महिमा तुका सुमिया महिमा तुका सुमिया महिमा तुका सुमिया स्तुती तुका सुमिया हालेलुया 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 पळय हे पुढच्या सांगू न्हू तुमकां दाखयता एक्शन करना वो एक आमकां व्हरतो दीस कळ्ळें गे वो एक आमकां व्हरतो दीस उल्हासाचो दीस म्हणटाना दोनी हात आमचे वयर कर अशें करचें ओके प्रेज द लॉर्ड मागीर सल 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 उजवडान म्हणटाना सल सल म्हणटाना इल्ले भायर येवंका जायत गे भायर येवंक इल्ले भायर येवन इल्लें चलून वचूंका सल 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 उजवडान म्हणटाना सल 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 उजवाडान सल 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 ताच्या उजवाडान सल 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 ताच्या उजवाडान सल्या ताच्या उजवाडान प्रेज द लॉर्ड पेशन्स हास हास म्हणटाना एकामेका स्माइल करना उजवाडान म्हणटाना अशें करूंक ओके तशें नाच नाच म्हणटाना इल्लें नाचून सम्याक महिमा दिवंक आसा प्रेज द लॉर्ड करतल्यात मो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया करतल्यात मो प्रेज द लॉर्ड ताळयो पेटून सम्याक आमी अर्गां दिव्या वाकोणया सगळीं कुशलकाय नाचून सम्याक वाकोणया उल्हासाचो
dís. Hoy Kamkavarto dís. Kamkavarto dís. Kamkavarto dís. Ullasa sodis. Tacha Uswaran. Tacha Uswaran. Tacha Uswaran. Tacha Uswaran. सगळे एक साइड बसा. Tacha Uswaran. Tacha Uswaran. Tacha Uswaran. Tacha Uswaran. होय Kamkavarto dís. Kamkavarto dís. Kamkavarto dís. Kamkavarto dís. Ullasa sodis. Kamkavarto dís. Kamkavarto dís. Kamkavarto dís. Ullasa sodis. हासान स्माइल करा. Tacha Uswaran. हासान Tacha Uswaran. एकमेकांना स्माइल कर. Tacha Uswaran. Tacha Uswaran. परत हासान. Tacha Uswaran. Tacha Uswaran. Tacha Uswaran. Tacha Uswaran. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हाले मुखार असली थोडी जण मात करतात. फाटले करतेस ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 सगळे आम्ही जेजूच्या उजवाडान हसूंक आसा, नाचूंक आसा आणि सोम्याक महिमा दिवंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळे पाठी मुखार सायडीन पुढे आम्ही आसया. आमचे एक स्माइल दुसऱ्यांचे सगळी बेजाराय पयस सोंग चान्स आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कित्याक आमचे भितर कोण आसा? तोच देवाचो आत्मो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वयगिने प्रेज द लॉर्ड. तर कुशल घेन परत येवपाचें. हास 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 ताच्या उजवाडान म्हणून सोम्याक महिमा दिवया. कुशल घेन ताळयो पेटून नाचून. Tacha Uswaran. Tacha Uswaran. Tacha Uswaran. Tacha Uswaran. हासान. Tacha Uswaran. Tacha Uswaran. Tacha Uswaran. Tacha Uswaran. होय. Kamkavarto dís. Kamkavarto dís. एकमेकांना सांगा. Kamkavarto dís. Ullasa sodis. होय Kamka. Kamkavarto dís. Kamkavarto dís. Kamkavarto dís. Ullasa sodis. नाच. Tacha Uswaran. सगळे नाचून सोम्याक महिमा दिवया. Tacha Uswaran. Tacha Uswaran. Tacha Uswaran. सगळे नाचात. कशे जाता कशे नाचात. Tacha Uswaran. Tacha Uswaran. Tacha Uswaran. Tacha Uswaran. नाच. Tacha Uswaran. Tacha Uswaran. Tacha Uswaran. Tacha Uswaran. Hallelujah. हालेलुया. हालेलुया. सगळे बड़ा तरह स्तुति करिया. हालेलुया. 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 Hallelujah, 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 या वेळार दुनियात आमचे उत्तर दिया, थोडे आमचे नंबया. देवाचे उतर ऐकूनच्या पहिले
देवाचो पवित्रत्व आमचेर देऊन येऊ दी. त्या पवित्रत्म्याद्वारे आमचे ते सगळे गुणेपण असगाय पैसरू दी. त्याच देवाच्या पवित्रत्म्याद्वारे आमची काळीच मना नितळ जाऊ दे. त्याच पवित्रत्म्याद्वारे सगळे आमचे गुणेपण मनपासून तुटून वचू दे. त्याच पवित्रत्म्याद्वारे आमकां मागणे करून घेवचे सगळे अडखळे पैसरू दी. देवाचे उतर ऐकून ते उतर समजून घेवचे सकत देऊन येऊ दे. तोच पवित्रत्व ह्या वेळार आमकां आधार देऊ दे म्हूण ह्या वेळार त्याच देवाच्या पवित्रत्म्याक उलो मारून गावया गीत. देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देऊन ये. देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे सगळ्या देवाच्या पवित्रत्म्या दुनियात आमची होईल. देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देऊन ये. देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे सर्विस पर तुमचे सगळे असो. तुमची सगळ्यां तुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया. पूण मरी देव लागीं म्हणाली हें घडचें कशें हांव आजुनी हांव कार. देवदूतान तिका जाप दिली पवित्रोत्म तुजेर येतलो आनी परमोन्नती सकत तुजे सावळी घालतली. तिका तुजे येतावन जल्माच्या भुरग्याक भाग्योवन देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रेर एक पुताक गर्भेस जाल्या आनी वांजली म्हूण लेखतेलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक आज सादी जावचें कसलेंच सण ना. तेन्ना मरयेन म्हळें पळय हांव सोरीसपरा येसा करन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तितल्या देवदूत तिजे जशिलो गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान मकानी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मगाच्या भावा भयणीनो विशेष जावन सांतान तुमच्या भक्तिकानो आनी जेजूच्या मोगान हांगासर आयिल्ल्या सर्वांनो आज आमी कितें करूंक आयल्या. हॅलो कोत्तो तुवें काल्याक आयल्या मग आं मागोवंक आयल्या करेक्ट. तें जावं कितें ना म्हण लागल्यार कळ्ळें गजाल बायक असकत गाय हां काय घरांत मस्त पयस चलोवंक आसलें कितें हां काय असकत जाली पळोवचें नासलें बरें. कितें करूंक आयल्या मागोवंक आयल्या. व्हेरी गूड थँक्यू. पळया कोणा कडेन मागोवंक आयल्या जेजू कडेन देवा कडेन करेक्ट आहा. थियोलॉजी करेक्ट आहा. कोणाचें मजत सांतांची मजत ही आसा. ओके सांता भक्ताची मजत आमी कातोलीक क्रिस्तांव आमकां मरिये मायेची सांत भक्तांची मजत आसा. आमी सगळे सांत भक्त आमी जीव आसले मरण पावले सगळे आमी एक कुटाम. आमचें काम देवाची स्तुती करचें. प्रेज द लॉर्ड. ह्या संवसारांत आमी देवाची स्तुती करणं अशी आसा थंय ते निरंतर स्तुती करीत आसात. आमकां हिडान दिल्ल्यो राटावळ्या तांची राटावळी मुक्त जाल्यात. तांची राटावळी मुक्त जाल्यात. आमी स्तुती करतना हिड्यान दिल्या राटावळी उडास येतात. पूण तांकां न्ही हिड्यान तिड्यान उडास येवन आमचो आमकां कितें गरज आसा तें मागोवन धाडचो तितलेंच. ती जेजूच्या लागीं आसा ती आमचे पासत मागतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सतमंतां म्हणटाना भुरग्यां आपल्या सतमंतां सुरू करतना कशें सुरू करता हांव. सतमंतां देवाक
आ सर्व पदवेदारा बापाक निगे सर्व पदवेदारा देवाक तुम्ही सांगता आसतना पदवी काय नातले बरें दिसता म्हाका सांगता आसतना सर्व पदवेदारा देवा हे म्हज्या साईबा देवाक इन्सल्ट जाता की म्हणून आतां आं देवाची पदवी ना वाडूंक आमी आयल्या देवाक आमी ना वाडची गरज ना पूण आमी ताचेर येवन ताची स्तुती केल्ल्या वरवीं ताची पदवी ना वाडल्या वरवीं ताका आमी महिमान दिल्ल्या वरवीं आमीच ताच्या खंय येता लागीं लागीं येता देवाच्या लागीं येता देवाची ऊब बगता ताचो मोग बगता ताचो आशिर्वाद बगता थोड्या वेळार सकाळी आराधना येताना लागीं येवन सकाळी आपडोवंक जाय कित्याक जेजूक म्हाका आपडोवंक जाय म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आज आमी हेंच जाणा जाणांक आयल्या सर्व पदवेदार देवाची ती वर्ती सकत जाणा जावन आमचो भावार्थ अस्कत जाला आमचो भावार्थ अस्कत जाला आमचो देव सामर्थ्यवान सांगोंक आमकां धैर्य ना तरी वटी आमी चिंता आमी मागिल्लें मेळना चलवण तासांव कॅन्सर जालें तें जालें हें जालें चलवणी आयली चलवल्या आमकां कितें बगता आमच्या देवाक बोळ नांगी कितें पोरण्या चल्ल्यान तशें चिंतालें आमच्या देवाक बोळ नांगी कितें गी म्हणून देखून तांणी एक फावटी चल्ल्याची आर्क पेट व्हरची आली झुजा कडेन ताचे भितर देवाचे उपादेचे पाळयो आसल्यो न्ही थंयसर व्हरची आली ते धरचे आसले तातूंत जैत मेळटालें पूण एक फावटी येल्ल्या वेळार जैत मेळोंक ना कित्याक म्हळ्यार देव आसलो थंय सामर्थ्यवंत पूण हे ताच्या सांगाता नाशिल्लें तेन्ना अब्राहम लिंकन म्हणटा हांव आनी म्हजो लोक देवा सांगाता आसा हांव म्हणून देव आमचे सांगाता आसा म्हणून पूण हांव आनी म्हजो लोक देवा सांगाता आसा हांव गी म्हणल्यार सवाल विचारता आमी देवाच्या सांगाता आसा हांव गी आमी देवाच्या सांगाता कशें आसचें आमकां इतल्यो राटावळी आहात सगळो दीस काम आसा तें आसा हें आसा देव खंय आसा हां देव खंय आसा हां सर्वव्यापी न्ही सगळ्यान आसा न्ही तुजे घरान नाय काम करतना ना गे तूं कश्ट अनुभव करतना ना गे पिडा अनुभव करतना ना गे चलवतना ना गे घरान मरण जातना ना गे आमी सांगता कितें मारता आनी मरये पळय जेजू तूं आसलो जाल्यार म्हजो घोव खंडीत मरतो ना पूण तांचो भावार्थ घटाल आमची तितलो अस्कत न्ही आं आमी तो मागीर सरल्या उपरांत मागीर एक हप्तो जेवी नासतना मागीर अस्कत जावन आस्पत्रेक व्हरून तें ड्रिप्स दिवन फाटी येतना आस्पत्रेक 1 लाख बिल चडीत पावीत करून फाटी येतनाचे पुरा रीण आहा म्हणून रीण फारीक करूं पयशे नासतना परतो मंड्यारात धरून बसता न्ही ताच्या बदलाक कितें करचें आसलें देव सगळ्यान आसा म्हजो घोव देवा सांगाता देव म्हज्या सांगाता आसा सांगोंक सुला पाद्र्या कितें पाद्र्या काजार जावना न्ही पूण ती देवाची हाजरी आमी जर तर संपूर्ण तरान नियाळता खंयच्याय की आमी भियेना साम नंबर 91 म्हणटा न्ही रातीच्या आनी दनपारांच्या नाडीक हांव आं भियेना म्हणून बेश्टें म्हणचें काय पाटाकी मारले कुठले करतात न्ही गे भियेना ॲम्ब्युलन्स गेल्ले कुठले तिळटाव फायर इंजीन गेल्ले कुठले तिळटाव आमकां बें इतलें रिगलां गे आमच्या शिरांनी बें रिगलां ताच्या बदलाक देव म्हजे सांगाता आसा देवाची कृपा म्हजे सांगाता आसा म्हणलें तें एक सत जर तर म्हज्या शिरांनी रिगलें जाल्यार आमची मस्त पिडा उडी जाता ती कोणना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमचो देव अस्कत न्हय अस्कत आमींच आमचो देव अस्कत न्हय आमचो भावार्थ अस्कत देखून
आमी चिंती जाय दुसऱ्यांत आमचो देव पयस ना. आमचो देव आमचे विशय कितेंच पडोवन वचनातलो देव न्ही. आमचो ताळो ताका आयकनातलो देव न्ही तो. ते आमच्या आमी म्हणजे घरा हांवें पळय आपयल्यार ताका आयकना पळय खाणत ताजे कादाट जाल्यार म्हाका कॅरच करिना म्हण वचून दूर हाडचें आमच्या लागीं. म्हजो घोव कॅर करना, म्हजी बायल कॅर करना, म्हजो पूत मिशी आयलो कॅर करना, म्हजी धूव कॅर करना. तूं देवा कॅर करता न्ही बाय. हां पुरो. कित्याक देव कॅर करता. देव 100% कॅर करता. तुज्या माथ्याचे केस लेगून ताणें हां तुमचे केस कितले जडल्या पूण तुमकां लेखाय मागीर घालाय. आमचे केस पर्यंत ताणें मेजून दवरल्यात म्हणटाना ताका आमचे विशय संपूर्ण हुस्को आसा. ही केस फॉर यू. तो देव ऑल पावरफूल गॉड, ऑल पावरफूल गॉड, ऑल मायटी गॉड, सत्यवान देव हें आमी जाणा जाय. आमचो सोडून दा कुर्सार मेलो देखून अस्कत जालो म्हणचे गे आमी. तो बळवंत तर जैत्यवान जालो कुर्सार मेल्ल्या वरवीं. ही वॉज विक्टोरियस ऑन द क्रॉस. विक्टोरियस. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ते आमी कश्ट येयले कुडले करगण 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 तिवेचे. म्हज्या अस्कत कांयत हांव बळवंत आसा म्हणटालो साम पावलो. अस्कत जाल्यार हांव बळ उणें जालें. त्या दारा सांगो गो आमकां चड सुलाभ जायचें. म्हजें बळ देव, म्हजें बळ जेजू. जेजूच्या बळान हांव चलतां, जेजूच्या बळान हांव उलयतां, जेजूच्या बळान हांव काम करतां. हें सांगूंक हांव सकलो जाल्यार म्हजो इल्लो भावार्थ गट आसा म्हूण अर्थ. ना तर जाल्यार कितें करता हांवें कितलें मागलें मागलें कितले अणवायना गेलो. 13 अणवायना हांगाची गेली, आनी कडेन 13, आनी कडेन 13 पुरा केली. मागीर परतून हांगाची रेतीर, थंयची रेतीर, थंयची रेतीर, थंयची रेतीर, थंयची रेतीर पुरा जाली. मागीर हें केंद्र तें केंद्र तें केंद्र पुरा जालें. अखेरीक पळयत आसतना खंयंगी कडेन म्हाका एक विडियो धाडलो. खंयंगी कडेन खंयचेंय मागणें थंय हांव गडसाहेबीन येना, खंयचेंय ना. फाल्यांगी एकलो मागणें केल्ले बरी करता, एकली लोळटा जीव दाळयल्ले बरी, आनी एकलो सुटयता, आनी तें मागणें सगळें तेंत जालें. तूं गेल्लो रे थंय गेल्लो पाद्र्या म्हजें कांय सुटोना. तुका आसल्यार न्ही रे सुटचें, आसल्यार न्ही सुटचें. मस्तर आमकां चिंतचें म्हाका आसा म्हणून. नातिल्लें आसा म्हण चिंतीचें कित्याक चिंतीचें. आमी चिंतूनच अर्दे आमच्या देवाक मेस्कत करून पळयता. आमचो देव बळवंत आसा, म्हज्या सांगातांत आसा, म्हज्या घरांत आसा, म्हज्या जाग्यार आसा, म्हज्या सुवातेर आसा, म्हज्या काळजांत आसा. पूण इतलें जर सत घट्ट आमच्या लोकांक पातयेल्लें तर जाल्यार त्या मंत्रावादी कामत आसतना जेवंकूच आसचें ना. बायल भुरगीं उपाशी पडटी. देखून थोडीं तांची बायल भुरगीं उपाशी पडटात म्हणून व्यती आसात. न्ही गे, न्ही गे. खंय खंय तांचे पिलर टू पोस्ट. कित्याक आमचो देव कितें गे आबा अस्कतच म्हणाजे सांगनात. चिंतचें नाल्यार वेता ते, ना जाल्यार वेता ते. कितें म्हणटात तुमी. आमचो देव बळवंत म्हणटा न्ही जर तर ओपुल्लें जाल्यार ती धांवती गे. हॅलो वय गी न्हय धांवती. अय्यो त्या सांगू की धैर्य ना. कितली अस्कत काय आमची. हां आज मस्त बळ मागाचें पडलां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमचो भावार्थ अस्कत जावन देव आमचो अस्कत पण चिंतला आमी. पूण अस्कत आमीच देव न्हय, देव न्हय. आज आमच्या देवात आमचो भावार्थ घट करी जाय. उत्पत्ती ग्रंथान 18 14वी वळ अब्रामाच्या घरा थंयसर त्याग जाण आयले. बरो सन्मान केलो तांणी. आनी ताच्या उपरांत पुरा जाल्या उपरांत थंयसर तो म्हणालो एकलो म्हणालो सुरेस्परा कितें असाध्य आसा विचार लागलो. सुरेस्परा कितें असाध्य आसा. तुमी कितें म्हणटात. हां म्हणटाले कुठले जालें गे. सुरेस्परा कितें असाध्य आसा. हॅलो
हां तुम्ही किंक्राटे काय काही मोहर नासतना म्हाका किंक्राटे मारचे की म्हणून ना जाल्यार किंक्राटे मारना हांगा इल्लो आवाज करा ना तर जाल्यार तुमकां हातांच जर तर तुमी जमले जाल्यार आनी परतून मीस आसा आराधन आसा मीस आसा नवेन आसा मागीर बेश्टे व्यर्थ जावंक परतून आमचे देव कांय प्रेजेना म्हणून गात हां वॉट ए मायटी गॉड वी हॅव वॉट ए मायटी गॉड वी हॅव कितलो वर्तो देव आमचो कितलो वर्तो देव आमचो वय की नाही हॅलो सांगा हां प्रेज द लॉर्ड देवा इल्लोसो आवाज आयलो हांव शेणमेन गेलो म्हजो ताळो समजाणा ताळो गेला वय पूण समजाणा कोण ना म्हणून तुमी वय म्हणटाना कळ्ळें इल्लें उलयताय म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एकलो म्हणलो देवा कितें असाध्य आसा गे त्या दाडा थंयसर परतून तो म्हणालो अब्राम कितें भायर गेल्लो सारा मात्र आसली फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव तुमगेर येतलो तेन्ना साराक एक पूत जातलो अब्राम पातयेलो गी हॅलो कितलीं वर्सां काय 125 वर्सां सारा 100 वर्सां मातुड्डी न्ही गे म्हातारी 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 मातुड्डी न्ही गे त्या प्रायर हाय सारा गेल्ले आसा आयल्यो गे जोक सांगतात म्हणून पूण थंयसर घट्ट बाळ ताचो बापूय आलो कोण तो अब्राम तो पातयेलो आनी तो पातयेल्ल्यान साराय पातयेली प्रेज द लॉर्ड आनी तांकां वर्सां भितर भुरगो मेळ्ळो आमकां आसा पळया सुमार वर्सां जावनात 2 वर्सां जाताना पळयलें न्ही सासूमाईन का जालें रे 4 वर्सां जाताना पळयलें कितें रे 5 वर्सां जाताना सांगलें तें का जालें समानाय रे तें मागीर समानाल सोट रे ताका प्रेजेंट ना कोण ना पट्टू कोण ना कान घाल्ली तेंची पातयेनी खंय गेल्या गे म्हज्या मागण्याच्या जिवितांत 18 वर्सां भुरगें जाल्लें आसा तो मात क्रिस्तांव न्ही हिंदू भाव ती दोगांय रेतीरेक आयिल्ली दोगांय पातयेली तांकां 18 वर्सां उपरांत भुरगो जालो मागीर एकल्याक 11 वर्सां उपरांत भुरगें जालें तोय क्रिस्तांव न्ही तो एकलो मुसलमान गोंयांक कोणें सांगलें म्हणून आयिल्लो मागण्याक 11 वर्सां उपरांत तोय 1 वर्सां उपरांत भुरगीं हाडून आयलो अर्गां दिवंक आमच्या क्रिस्तांवांक कितलें मागोवन हांव हुस्को जावना ताळो हुस्को जाला कोण ना पूण कितें गी आमचो भावार्थ भुरगे कोणें दिवचें हां देवान दिवचें दिवना जाल्यार ताची योजना सोंग पुरो हांव कांय तुमकां मेळोना देखून भुरग्यांक कित्याक दिवन वचो म्हण विचारची न्ही एकलो म्हणटालो 18 वर्सां उपरांत भुरगें जालें जाल्यार तो म्हणा लागलो पळय देवाक अर्गां म्हाका 18 वर्सां उपरांत भुरगें जाल्लें जर तर थोड्या वर्सां भुरगें जालें जाल्यार म्हजो सोरोय शिकतो आलो लढाई शिकतो आसलो मिसाक वचनातलो मागण्याक वचनातलो आतां मागण्याक घेता मिसाक घेता पुरा करता आनी देवबिरांतीन चलता आतां म्हजो भुरगो यंत शिकतलो देवाक अर्गां म्हणा लागलो पयलें भुरगें जावन आसलें प्रेज द लॉर्ड देवाचें येवजण खंय पूण ह्या सोंग पुरो न्ही की आसा पूण कितें गी आमी नेना मागीर एकल्यांक कोणें भुरगें जायचें म्हणून देवाची योजना तयार राव ना भुरगें देव दिना जाल्यार म्हजो भावार्थ तूं संटा आनी कितें म्हणून जायत भुरगें दिवन दी 1 वर्स जाल्या उपरांत आयला भुरग्याक फादर म्हज्या भुरग्याक फिट्स मांडो उपरांत तांकां डॉक्टरान म्हणलां हें भुरगें प्रियेजन ना खालें करचें तुवें थंय मागिल्लें न्ही नाल्यार भावार्थ सांगता म्हणलोय तें भावार्थान मागिल्लें भावार्थाचें भुरगें तें सांबाळ देव तुज्या घरा आयला सांबाळ आमी सगळे फावटी हट्ट धरता देवाच्या योजनाक तयार ना देवाचें योजन जर तर भुरग्यांच नाका म्हूण आसा जाल्यार
कितें आसूंक पुरो कितें जाता देवाचें वचन जाल्यार ते स्विकार केल्ल्यान कितें जाता कितें जाता मोगाच्या भावा भयणीनो आज हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार तो भावार्थ देवाची बोळवून सकत पळय मुरी बुडो मुरी हें सांगा लागलो अशें जातलें तुका भुरगो जल्मातलो ही येदोळ जुजेच्या घरा बऱ्यान वचोंक ना ही येदोळ करार जाला मात्र आनी हे जुजे कितें चिंतीत समाज कितें करीत म्हाका फातोर मारीत म्हाका लागाड काडीत हे आनी कितें म्हाका जुजे सोडीत आनी कितें जातलें पूण ती त्या दळा दुतान म्हळें मावण ते सावळीची सावळी घालतली आनी मावण ते स्पिरिता सावळी तुजी आसतली देवाक आसा ती जाल्ले कितेंच ना म्हणया मरी ती पाती येली आपले सोम्याची चार अंदाशे म्हणाली ती पाती येली देवाक आसा ती जालें कितेंच ना म्हूण ती पाती येली प्रेज द लॉर्ड ज्या दळान देवा आसा जाल्यार कितेंच ना म्हूण पाती येता हांव त्या दळा वर्ती अद्भुत आमच्या जिवितांत जातात वर्ते अद्भुत खंयचे म्हळ्यार कश्ट आसल्यार संकट आसल्यार पिडा वचोना जाल्यार कश्ट वचोना जाल्यार आमी भावार्थान घट्ट आसता ते वर्ते अद्भुत प्रेज द लॉर्ड आमचे ते मस्त नाही ते एक अद्भुत जायना आमचे अद्भुत काय जाता गिन पळोवचें मात्र तिळून पळोवंक आमचे ते जालां ना तशें व्हडलें अद्भुत स्विकार करचें जाल्यार जायना जालें कशें म्हळें ते एक जण दानियेलाच्या ग्रंथांत उज्या जागट्यान घालता आसतना तांणी म्हळें राया राया आमचो देव आमकां उज्यांत बाचाव करतलो बाचाव करिना जाल्यार आमी मात निजा देवाक मात्र पाती येवचें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड पळया त्या निजा देवान तांकां बाचाव केलें की ना केलें पूण आमचो भावार्थ जायल्यार जायना जाल्यार म्हजो भावार्थ देवा थंय घट्ट आसतलो ही पाती येणी म्हणजे आसल्यार खंडीत जावं सारकें आसा जेरेमाया प्रवादी आवस्वर 30:2 17वी वळ सांगता थंयसर जेरेमाया मस्त कश्ट जाता देवा ते पाती येवचो हो एक मात घट्ट मनीस श्रेश्ठ ह्या जागी घट्ट पाती येना राय पाती येना लोकिजमा पाती येना असल्या स्थितीर आकात लागाड काडी आमी सोदतात त्या वेळार तो म्हणू लागलो आहा सर्वेस्परा देवा आकलासाचें उलो आहा सर्वेस्परा देवा तुवें तुजे वर्ते पदवेन आनी विस्तारलेल्या बावड्यान आकाश आनी पृथ्वी रचल्यांक तुका कितेंच असाध्य न्हय तुका कितेंच असाध्य न्हय कठीण कश्टाच्या काळार ताका लागाड काडटाना भायर सरल्यात ताका लागाड काडटलेच ते लागाड काडटलेंच तांणी पूण हाणें म्हळें देवा तुका कितेंच असाध्य न्हय देवा तूं कितेंच असाध्य न्हय म्हणल्यार तूं आज वर्तो प्रवादी जावन देवा सरशी आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हाका एक्की नाका म्हण सांडून गेल्लो जाल्यार ताच्या नांवांत बरोवणी आसतना प्रेज द लॉर्ड पळया देवा तुका कितेंच असाध्य न्हय म्हणया गे घट्ट म्हणया गे घट्ट म्हणया गे आणखी व्हडल्यान आणखी सगळी Oh God, nothing is impossible for you. All things are possible for you. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ हे म्हणूनच असल्यार पुरो तेंत मागणें खंयची वायटाची सकत खंयची सैतानाची सकत खंयची नाडींची सकत कोणी माठ मात्र गेल्ली सकत खंयची आसची ना इजाया प्रवादी अध्याय 54 ಚಾಪ್ಟರ್ 54 वर्स 17 तुका वापरून गेले खंयचेच हातेर तुजे वयर जैत व्हरोंक शकचें ना तुजे वयर जैत व्हरोंक शकचें ना कित्याक तूं निजा देवा पातयेचो मनीस देवाचे सक्तेचे पातयेचो मनीस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी तोच देव गानान ग्रंथान म्हणटा म्हज्या परजे कितेंच बाधा करचें ना नथींग वील एफेक्ट माय पीपल पळया ही पाती आमच्या लोकांची जाल्ली जाल्यार आज थंय येणे कहली केंद्रां उरची नात ही द्रड पातयेनी घट्ट पातयेनी आमची आसली जाल्यार युरोप आनी कोणाच्या हातान पडचें ना ही द्रड पातयेनी आमची उराणां तर जाल्यार आमची भुरगीं आमच्या हातान उरची नात एक दीस ही इगर्जी
खंयच्या स्थिती पावात गे म्हणून आमी पळोवंक शकचे ना पूण नातना पळयतली जर तर देवा ते म्हजो भाव घट्ट आसा देवा कितें असाध्य ना म्हणून पात येता जाल्यार खंडीत जावन कोणेय कितेंच करूंक साध्य ना देवा तो कितेंच असाध्य न्ही थंयसर इस्रायल परचेक तांबड्या दर्यांतल्यान उतरयलें तें वर्त तें घडीत तांकां थंयसर उतरलेंच थंयसर तांणी गायलें गीत फरावाण गीत सोमी याक आमी गीत गावया माईमा आनी मान ताका पळया वर्तें उतरयलें तांबड्या दर्यांतल्यान 2 फाळी जावन सुक्या धरणी वयल्यान सरले ते आनी इसीन उतोन जाल्लेंच फाराव्याचे सैन सगळे उदकान बुडले केदें व्हडलें अद्भुत लोकांन पळयल्लें तांणी कडपादां उदक येवचें पळयल्लें मांडना पळयल्लें आनी थंयसर पितृ स्वरूप करून बाचाव जाल्लें पळयल्लें आनी कितें पुरा पूण हें देंवडलें घडीत हें देंवडलें घडीत इस्रायल चरित्रेन तें पुसूंक असाध्य जाल्लें घडीत तांणी पळयल्लें आमच्या देवाक सर्व पदवी आसा प्रेज द लॉर्ड आमचो देव शेवटीच्या काळार मनीस जावन आमच्या मदें आयला कोण तो आ जेजू क्रिस्त आज जेजू आमकां कितें सांगता आपले कळवळ नाकात हांव तुमचे सांगात आसा संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमच्या अखेर पर्यंत न्ही संवसाराच्या अखेर पर्यंत आमी फाल्यां परवां आमी वचचो ना संवसार अखेर पर्यंत एक आसतो एकलो मात्र आमचे इश्ट नात आज सोडतात आण सांपडले कडले आज सोडतात म्हणजे कितल्योय रुजवात यात इश्ट हात सोडचे पळया देव एकलो मात्र आमकां केदींच हात सोडिना हात धरिल्ले मरे हात सोडतात देव आज सोडना प्रेज जालो पूण आज सोडिना म्हूण पाती येयल्यार देवाचे पाती येयल्यार हात धरिल्ली हात सोडना उडासतोरा खंय पुणी आमी सुकल्यार व्हडलें सूख जाता पळया उडासतोरा देखून एफेसकारान पयलें पत्र आवास्वर 3:20-21 वळ आमकां सांगता आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागता ताचे प्रास वा चिंतता ताचे प्रास कितल्या की चड मापान सर्व वस्तू करूंक शकतल्या देवाक पवित्र सभेंत आनी जेजू क्रिस्तांतय महिमान जावं संततीच्या संतते पर्यंत ससनाच्या ससनाक सर्व संगती करूंक शकतल्या देवाक आमी पाती येवचें पळया आमी थोड्यो साक्षी आसात आमी सांतां भक्तांच्यो एक सांत मोनिका तिचो घोव क्रिस्तांव पूत क्रिस्तांव पूण तिणें केलें इतलें मात्र वचून मागलें एकच केलें म्हज्या घोवाक काणवडतर कर म्हज्या पुताक काणवडतर कर मिलानाच्या आर्चिस्पार्सीक गेली ती आफ्रिकांतून आयली खंय आगोस्तीन ताणें मिलान खंय शिकता म्हूण गोत्ताली न्ही का आर्चिस्पार्सीक गेली आनी रडली ताणें म्हळें इतलेंच तुज्या दुखांक मोल आसा बाये तुज्या दुखांक मोल आसा तुवें मागलें मेळटलें 17 वर्सां तिणें मागलें 17 वर्सां तिणें मागलें आनी त्याच देवान आगोस्तीनीक उतरां दिलीं रोमाकारान पयलें पत्र आवाज 13 न्हिदलेला न्हू उठा हाका जाग जाली त्या दाडा हो न्हिदलो ते म्हणसर उठलो आनी कितलो तेंप हांव तुका पातये नासतना रावलो कितलो तेंप हांवें वेस्ट केलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या भावा भयणीनो आज पाद्रे पियो चुच्या मस्त आमी सांग पाद्रे पियो हातांक पांयांक गायी त्या हातांचे गायकान घेवन तो मागतालो पिडेस्तांक पातकियांक बॉक्सांनी दितालो तो तितलो कश्ट जातालो पडापड रागात वळटालें पूण त्याच कांयत तो बोळवोन जालो कितल्या लोकांक देवा सशें ताणें हाडले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एकली सांतिना जोस्पीन बाकिटा आयकलां आसतलें आफ्रिकाची चेडूं ताका किडनॅप केलें गुलामाक धंदो करतल्यांनी ताचे अत्याचार केले बाकिटाचे चेडूं ल्हान
त्या गुलामांक विटले नाही. गुलाम 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 जावन विंगड विंगड अखेरीक एका इटेली गांवच्या एका कुटुंबांनी गुलाम जावन धाडले. ते कुटाम देवबिरांतीचे क्रिस्तांव कुटाम जेजूची वळख तांणी दिली. त्या क्रिस्तांव जालें. ताचे उपरांत ताका सुरका दिली. तांणी सुरका दिलें वगेर रावणें कोवेंतान भरती जालें. सिस्टर जालें. आतां सांतीन जालें. ते म्हणटाले ताची उतरां आसलीं म्हाका गुलाम जावन व्यार केल्ले गुलाम धंद्याकार म्हाका मेळ्ळ्यार हांव दिमी घालून तांच्या हातांचो उमो घेतां. हांव दिमी घालून तांच्या हातांचो उमो घेतां. जर तर म्हाका विकूंक नातलें तर म्हाका जेजूची वळखूच जातली ना. रेलिजियस हिस्टरी जातली ना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आमकां तिले अस्क जाता आसतना कश्ट येताना बेजारा येताना चलवणी येताना आमी कितें करता पळापळ घेता. धांवता बेजार जाता कंगाल जाता. आमी भरवसो सांडटा डिप्रेस जाता. मोगाच्या भावा भयणीनो म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा म्हणल्यार उडास दवरया. माय लॉर्ड इज वीथ मी. माय गॉड इज वीथ मी. ते उडास दवरा. जीजस इज इन माय हार्ट. ही इज ऑलवेज वीथ मी. म्हज्या सांगातात आसा. जे सांगता तो आसा तो म्हाका सांडून घालिना. ते सत तुवें खंडीत जावं काण गेलें जाल्यार खंडीत जावन तुका त्या देवाची सकत घडयेन घडी हर एक दीस हर एक घडी गूण करची सकत भोगता म्हणून तुमी सकतेल्यात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. क्रिस्तांव कातोलीक क्रिस्तांव पवित्र सभेची दोतोन आसा. Catechism Catholic Church तातूंत 268 नंबर 268 नंबर देवाची पदवी उसारले वरवीं आमच्या जिविताचेर वर्तो परिणाम येता. आमच्या जिविता परिणाम देवाची सकत उसारले वरवीं देवाची पदवी उसारले वरवीं. देवाची पदवी मोगाळ तो आमचो बाप आनी ताची पदवी मिस्तेरा बरीत. देखून फकत भावार्थोरी मात्र जेन्ना अस्कत केल्यात भावार्थ तीर जाता तेन्ना देवाचें व्हडलें मिस्तेरपणी आमी वळखूंक शकता. तशेंच आनी एक 269 नंबरांती तेंत आमी पळयता. आयकता पवित्र पुस्तक देवाची सार्वत्रीक पदवेची उसारणी करता. देवाच्या सार्वत्रीक पदवेची उसारणी करता. तीच पदवी आमी आतां हे साक्रामेंतान आराधना अनुभव करूंक आसा. हांगासर इवांजेल गावदी म्हणल्या पत्रांत पापा फ्रांसीस सांगता गॉड नेवर टायर्स ऑफ फॉरगिविंग अस. वी आर द वन्स हू आर टायर्ड ऑफ सिकींग हिज मर्सी. देवाक पुरो जावना आमकां पुरो जाला. देवाक पुरो जावना आमकां पुरो जाला. देखून आज सर पदवेदार देवाक मात्र आमचे संगी वळ नासतना आसची सकत आसा. आमकां पुरो जावन असो देव आमच्या संगाता आसा. देवाची समर्थी पदवी आमच्या जिवितान वळखून घेतल्या की म्हाका असाध्य म्हणलें भोगता की मोगाच्या मनशा बसत मागतना कांय बरेंपण जावना. देखून तुजो भावार्थ दंडळटा की तुज्याच काळजान तुका बांदपास भोगतात की आनी असाध्य म्हणून चिंतून रावलाय की भावार्थ सांडलाय की सांडी नाका. देव तुज्या सांगाता आसा. देखून आज धैर्यान पदवेदार देवा लागीं मागया. बोलवंत पदवेदार देव आमची मागणी आज आयकता. बोलवंत पदवेदार देव आमची मागणी आयकता. सद्दां समर्पण आमी करया. आमी धैर्य सांडचें न्ही. मुन्या ग्रंथांत आवस्व 3:5 सोयी वळ वापर बायन सांगता घरा गेल्या उपरांत वाचा. प्रॉव्हर्ब्स चॅप्टर 3:5-6 घरा गेल्या उपरांत वाचा. बरीं उतरां थंयसर आसा. थंयसर सोमयान कशें देवाची पदवी तुमी नीज जावन पळी जाल्ली चुकता गे म्हणून. देखून एक घडी मावून रावया. एक घडी मावून रावया. उबी रावया. उबी रावया. कितें दोस्ता तुका आवड आसा काय तुज्या काळजान कितें दोस्ता तुका साध्य म्हूण कितें भोगता. तुजे तुटिल्ले संबंद गे. जय तोरण जायनातली संवय गे. भावार्थ तावणू तुज्या कुटुंबांत कोणी पयस केला म्हूण गे. तुजे भलायके विशीं तुका दोस्ता गे. भविश्या विशीं कंत गे. सगळी जेजूक सांग. म्हाका जावो स्वर मुवातार वाक्य सांगता भिये नाकात सात म्हणल्यार पुरो. भिये नाकात सात म्हणल्यार पुरो. हांगासर आतां सोम्या जयनाकाय ते रावया.
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. अर्गा तुका सुमिया जिजू Erga tuka sumia वाकणी Jesu. तुका सुमिया जिजू Wakani tuka sumia Jesu. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. म्हज्या मोगाच्यानो एक वराच्या ह्या आराधनांत आमची जण एकल्याची गरजो जेजू लागीं समर्पीत कर मागया कित्याक जुवांव प्रमाणे शुभ अर्थान अविस्वर 1 वोल्ड 20 आनी 9 अशें म्हणटा की कित्याक ही संवसार देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती संवसाराचे पाप काडटा ती काल हांव बोंदेल पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत चापलांत बसून मागणेकान सुमार रात 11 वरां मागणेकान आसता आसतना दोगा जाणां स्त्रियो मुखल्यान दिमिकान नासली आनी हांव पाटी वता आसतना ती म्हणा लागली की ब्रदर आमी पेरमानोरू म्हणल्यार सुवातेर कन्वेन्शनाक आयल्या म्हज्या नाकांतल्यान इतलें उदक गळटालें की खंयच्याय डॉक्टराच्यान बरें करूंक जावना आनी त्या सुवातेर ह्यूज कन्वेन्शन हांव मस्त बिजी आसलो आनी ह्या भयणीच्या तकल्या हात धरून मागलें आनी म्हळ्यार की पळय इतलेंच की जेजू तुका बरें करता हर एक दिसा येवकरिस्ता मुखार बस जेजू तुका गूण करता आनी तेच उतार त्या भयणीच्या काळजाक लागलें हर एक दिसा पवित्र सक्रामेंताच्या उंड्याचेर जेजू लागीं हर एक सक्रामेंता मुखार तेणें बसून मागणें करूंक सुरू केलें मागणें करता करता आसतना म्हज्या अजापा त्या जिवितांत तेज्या कुटुंबांत अजापा घडोवंक सुरू जाली मात्र ते म्हणा लागले की केदळां म्हज्या नाकांत उदक वळचें बंद जालें तें म्हाकाच कळीत ना दोनी हात आमचे वयर बारया जाता जाल्यार दिमी घालया आमच्या मध्ये आयला आमचो जेजू आमचो गुण करणार आमचो धनी आमचो सोडवंदार आमकां पेकयतलो तो आमकां पेकयता तो दोनी हात आमचे वयर बारया दोनी हात जाता जाल्यार वयर बारया आमचे सगळे गरजो ते जेजू मुखार बारया एक वोर ताच्या मुखार आमी देमी घालना आसात आमचे सगळे समस्या ताका कळीत आसा Psalm 139 वर्स 1 2 3 4 म्हणटा की सगळे आमचे समस्या ताका कळीत आसा आमची गरजो ताका कळीत आसा आमचे उण्यापण ताका कळीत सगळी एक घडी आमी स्तुती करया हालेलुया Hallelujah. 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 महिमा तुका वाकडी तुका Hallelujah. Hallelujah. अग्राप तुका Hallelujah. 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 Jesus, glory, दोन्ही हात आमचे जोडया येवकरिस्तांतल्या जेजूच्या आमची नदर लावया स्नानीक जुवा म्हणटा जॉन चॅप्टर 1 वर्स 29 ही जावन आसा देवाची शेळी ही जावन आसा देवाची शेळी सगळे मनशा कुळाचे पाताक ताणें ताचेर घेतला सगळा मनशा कुळाक ताणें सुटका आनी सडवण लाभयला लाभयला ताणें आयसाय चॅप्टर 53 वर्स 4 and 5 म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सुवातेर आमी जायती भावणी कश्ट ते आसा दोळ्यांत ते तुका गळयत ते आसा कुटुंबान समाधान ना हिराराय बेजाराय अस्कत काय आमच्या कुटुंबान रास करते आसा इसाया प्रवादी पुस्तक 50 आणि 3 वोल्ट 4 आणि 5 म्हणटा आयसाय चॅप्टर 53 वर्स 4 and 5 म्हणटा की आमचे सगळे उणेपण ताणें ताचेर घेतला आमचे सगळे उणेपण ताणें ताचेर घेतला प्रत्येक तरान तुज्या आज भुरग्यांचे देणे नागी आज तुका नात्रां नागी आज समस्या जिवितान आसा गी ह्या एका वराच्या आराधनात मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 म्हणटा की सगळे तुझे कश्ट येवकरिस्तांतले जेजूक दिवन सोड जुवा प्रमाणे शुभ अर्थान अविश्वास 14 वोल्ट 14 म्हणटा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 म्हणटा की आज म्हज्या नांवान जे कितें तुमी मागशात ते तुमकां मेळटले म्हज्या नांवान जे कितें तूं आज मागताय ते तुका मेळटले हे घडी म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे दोळे धांपया आमचो हात आमच्या काळजार दवरया आमी अस्कर एक घडी आमचो हात आमच्या काळजार दवरया मागया ह्या आराधनात
आम्ही त्या जेजू आराधन करच्या पहिले साम 130 130 कीर्तन काळजाच्या खोलायंतान आम्ही उसारया गुंडायंत हांव सर्वेस्पर हांव तुका उलो मारता आमचो गुन्यांव तूं मनात धरी नाका आमचो गुन्यांव तूं पळय नाका आम्ही अस्का सुम्या आमची काकूत कर आमचे दायतके आज आमची बिरमत पाव सुम्या आमची काकूत कर इसाया प्रवक्ता पुस्तक 20 वळ 8-18 म्हणटा आयसाय चॅप्टर 30 वर्स 18 आमकां उतर अशें म्हणटा तो दया दाखोवप वाट पळोवन आसा आमी अस्कत आमकां हर एक दिसा आमकां मजतीची गरज आसा कोण आमची मजत करता साम 121 वर्स 2 म्हणटा की एकलोच तो आमचो देव हर एक दिसा आमच्या मजतीक आसा दोन्ही हात आमच्या काळजात दवरया दोळे आमच्या धांपया काळजाच्या खोलायंत सगळे सांगात म्हणून म्हणया गोंडायंत हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सुम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजी कांची दिव आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शीत जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरत पूण तुजे लागीं आसा बक्षणे ह्या पासून लोक तुजी भक्ती करता सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या पुत्राचेर विश्वास दवरता फांत्याक आशेवन रावतल्या पहारेकारा परसोड आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता फांत्याक आशेवन रावतल्या पहारेकारा परसोड इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून कित्याक सर्वेस्पराकडे आसा काकूट ताच्या लागीं आसा तारणाची भरती इस्रायलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पातकांत म्हज्या पडटा म्हण येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू हांव तुका आराधन करता हांव तुका आराधन करता येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या हांव जेजू तुका आराधन करता हांव तुका आराधन हांव करता तुका स्तुती करता हांव तुका स्तुती सोम्या करता जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू म्हजी काकळूत कर म्हजी काकूट म्हजी काकळूत कर म्हजी काकूट म्हजी काकळूत कर म्हजी काकूट सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर म्हाका नितळ म्हाका कर नितळ कर म्हाका नितळ सोम्या कर जेजू सोम्या जेजू म्हजेर दया दाखय जेजू म्हजेर दया दाखय म्हजेर दया दाखय जेजू म्हजेर दया दाखय हालेलुया 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 यो नमस्कार करूया म्हणून गायनाद्वारे नमस्कार करून ते जेजूक आम्ही आराधन करता आसतना सगळ्या पहिल्या त्रिदमेच्या पहिल्या दिसा आमची कुटुंबां आम्ही जेजूच्या मुखार समर्पित करूया म्हज्या मोगाच्यान आज कुटुंबांत एकवटपण ना जांफरो माये मोग ना जांफरो आज कुटुंबांत विंगडपण आसा जांफरो सगळ्या देवसराची काळोखाची अंधकाराची सगत आमच्या कुटुंबांत सोड नसू दे दैवीक सगत आमच्या कुटुंबाचे वळण होते म्हणून यो नमस्कार करूया म्हणून त्या जेजूक आम्ही आराधन कर म्हणया वळा
worship Jesus. Worship Jesus. Our Redeemer. Our Redeemer. He is precious. He is precious. King of glory. King of glory. Tani हाथ को इस पर बढ़िया हालेलुया. हालेलुया. जेजू आपण जेजू तुझी दया सकाळ तुझ्या भुरग्यांचेर वाढून दी जेजू. तुझी गोडदाची सकाळ सगळे अनुभव करू दे आवडा. हे जेजू. हालेलुया. हालेलुया. येवकरिस्तांतले जेजूचेर आमची नदर लावया. त्या जेजूचेर आमचे दिश्ट कांसोवया. मोगाच्या न्हू किर्तनांत 22:3-4 वळ 5 आमकां अशें म्हणटा. Psalm chapter 34 verse 5 म्हणटा की ताचेर नदर लाया. हे संवसार आमी नदर लायल्या. कश्ट आमचे उणें जाला गी. आमचे कश्ट परिहार जाला गी. जेजू लागी येयलो कोण व्यक्ती खाली हातान फाटी गेल्लो आसा. इकडे आमची नदर त्या जेजूला लावया. पळया ते जेजू. पळया ते जेजू. या त्रिदमेच्या पहिल्या दिसा येवकरिस्ताची सकत आमी अनुभव करीचे. ताची दैवी पदवी आमी अनुभव करीचे. वाडय आमचो भावार्थास. वाडय आमचो भावार्थ. म्हज्या मोगाच्या न्हू 38 वर्सां ताळा दिन आसलो व्यक्ती म्हज्या मोगाच्या न्हू ताणें जिवितान भरोसो सांडलो जावफ्रो. विश्वास सांडलो जावफ्रो ताणें. जेजू ताच्या लागीं गेलो आनी म्हणा लागलो की तुका बरें जायचेर मन आसा गी. सिंपल उतार जेजू उलयलो तुका बरें जायचेर मन आसा गी. आमकां जण एकले इतलेच विचारते आसो तो जेजू तुका गूण जायचेर मन आसा गी. तुका बरो जायचेर मन आसा गी. म्हज्या मोगाचेर मलाकी chapter 3 verse 20 म्हणटा की ताच्या किरणान भलायकी आसा. ताच्या किरणान या बहिणीन पेरमानोरू 3 दीस कन्वेन्शनाक आयले कांयच बरें पडला भोवूंक ना. प्रकाशा हात धरून कांयच जावंक ना. ती हर एका दिसा येवकरिस्ता मुखार बसली. हर एका दिसा येवकरिस्ता मुखार बसून गळगळे रडोंक लागले. सोम्या डॉक्टराचेर म्हाका बरें करूंक जायना. डॉक्टराचेर म्हाका गुण करूंक जायना. तुज्यान तें साध्य आसा. तुज्यान तें साध्य आसा. लूक chapter 1 verse 37 देवाक इम्पॉसिबल म्हणलें कांयच ना. देवाक साध्य म्हणलें कांयच ना. जेजू क्रिस्ता मारिफात आमचे सगळे उणेपण तो घेतलो. आमचे सगळे कश्ट आज घेतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू एक घडी आज माग्या आवळा. माग्या आमची काळजां उक्ते करया. जावफ्रो आज तिसू दुस्मान गे आजुनी आसा गी. तिसू दुस्मान गे आमचे भितर आसा गी. उद्धार आमकां म्हणटा गी जाकोबाच्या पत्रांत 21:22 आमकां म्हणटा. जेम्स chapter 1 verse 22 अशें म्हणटा देवाचे उद्धार तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावाना. 50 पटी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केला पावाना. जावं रितिरेव केल्यार पावाना. उद्धार अशें म्हणटा की देवाचे उद्धार ऐकल्यार मात्र पावाना. त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय. त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय. आज देवाचे उद्धार आमकां राजी जावंक सांगता आसा. राजी जावं आज माग्या म्हज्या मोगाची कृपा जेजू आमकां दिता. आमचे हात आमी जोडया आनी माग्या आयच्या दिसा सोम्या तुजे उतार आयकला. तुजे उतार जायते रिपीट केला. त्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक ना. आमी जियोंक ना. आज जियोवची कृपा सगळं आज म्हज्या जिवितान लाभय पयलो पावंडो जावन आसा. देवाच्या उतराचेर आमी जियोंक जाय. देवाचे उतार आमच्या काळजांत रमोवंक जाय. देवाचे उतार आमकां परिवर्तन करूंक जाय. त्या उतरा प्रमाणे आमी जियोवया. उतरा प्रमाणे जियोवया. प्रत्येक तरां जुवा प्रमाणे शुभवार्तान 22 वर्स ओल्ड 50 आनी 1 अशें म्हणटा.
जॉन चॅप्टर 6 वर्स 51 उतार अशें म्हणटा की हांव सर्गीत हांव देव आयिल्लो जीव उडो जावन आसा. मागीर आमी जण एकली एक घडी आमचे दोळे धांपया, एक घडी आमचे दोळे धांपया. कितें घेवन आयल्या आमी? तीच आमची विनवणी गी, तीच आमची पेटिशनां गी, तीच आमची मागणी गी. म्हाका कॅन्सर आसा, मते आसा, हे सगळे सुम्याक कळीत आसा. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 म्हणटा की पहिले सोदा देवाचे राज, हे सगळे तुमकां मेळटले. आज मागया सुम्या एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी, एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी. हे बोगसाणेचे काळीज, प्रत्येक तरा हेरांक उदार जावचे काळीज, बोगसाणेचे काळीज आज म्हाका रसून दी म्हणून येवकरिस्तांतल्या जेजूला मागया वळा. जेजू म्हज्या भितरले गाय पेकय. आज म्हज्याच कुटुंबांत एका घरांत आसतना गी आमी एकामेका लागीं उलयना. म्हज्या मोगाच्या न्हू जायती घडितां आमचे भितर अशें घडलात की आमकां विसरूंक जायना, विसरूंक जायना. साम 147 वर्स 3 म्हणटा की फापसाल्ली काळजां तो जेजू आज बरें करता. फापसाल्ली काळजां, दोनी हात आमच्या काळजार दवरया आनी मागया आनी म्हणया सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, सुम्या जेजू. फापसाल्ले म्हजे काळीज, फापसाल्ले म्हजे काळीज, फापसाल्ले म्हजे काळीज, फापसाल्ले म्हजे काळीज, घायेल्ले म्हजे काळीज, घायेल्ले म्हजे काळीज, फापसाल्ले म्हजे काळीज, फापसाल्ले म्हजे काळीज, घायेल्ले म्हजे काळीज. घायेल्ले म्हजे आज काळीज. बरे कर जेजू, आज बरे कर गुण कर जेजू. जेजू, गुण कर जेजू. आपोड जेजू, आपोड जेजू. आपोड जेजू, आपोड जेजू. येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या या जेजू. उंड्याच्या रुपार या उंड्याच्या तो रुपार जीव आसाय, तू जीव तो आसाय. जीव आसाय. तू जीव आसाय. सुम्या जेजू, सुम्या जेजू. सुम्या जेजू, सुम्या जेजू. म्हाका गुण कर जेजू, म्हाका गुण कर म्हाका जेजू. 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 गुण कर जेजू. म्हाका गुण कर जेजू. एक उडास करा. तुमकां कोणीय दुख आयला जाल्यार पयलो पावंडो बक्षिताय गी, बक्षूंक तयार आसाय गी, बक्षूंक तयार आसाय गी. पयलो पावंडो जावन आसा जेन्ना तूं बक्षिताय ती वर्ती सगळं तुवें जिवितांत वतयता एवढा वर्ती बेसांवां तुवें जिवितांत आज देंवयतलो. आयजाय चॅप्टर 54 वर्स 17 उतार अशें म्हणटा. इजाय या प्रवाद पुस्तकांत 24 वर्स 17 अशें आमकां म्हणटा की तुज्या विरुद्ध कोण कितेंय करूंक चिंतला रे खंयची सकल तुजे वय जैत व्हरची ना. हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा. दोनी हात परतून हे पटी उबारया वयर, दोनी हात आमचे वयर उबारया. येवकरिस्तांतल्या जेजू आराधन कर मागया. आमची फापसाल्ली काळजां तो बरी करूं दी, आमची एंग्जायटी तो पयस करूं दी, आमकां तो गुण करूं दी. सगळे आमची जिवीत जेजूक समर्पण दिवया. आमची फापसाल्ली काळजां तो बरी करूं दी म्हणून सगळे ते जेजू प्रत्येक तरान जेजू जेजू म्हणून गायनाद्वारे सगळी सांगाता म्हणून विश्वासान ह्या वळा ह्या गायनाद्वारे म्हणया वळा. जेजू, 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 जेजू. आम्ही जेजू मायकल सगळ्या साधा भक्तनो आज देवदत्तनो आमच्या खातीर मागा, आमच्या खातीर मागा. हे जेजू तुझी संगत आमचे वळून राहू दे, तुझी संगत आमचे वळून राहू दे. जेजू 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 सगळे तोंडून तेका जेजूचे नांव उलो मान म्हणया वळा. जेजू येवकरिस्त दैवी सगळ्यात आमच्या जिवितांत देवाने होती. येवकरिस्ताची सगळ्यात आमच्या जिवितांत देवाने होती. जेजू 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 जेजू
जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू दोन्ही हात आमचे नीट वयर बारया आमच्या काळजांतले दूख ते जेजूक उबारया आमची अस्कत काय जेजूक उबारया आमची पिडा जेजूक उबारया सगळं सांकळेतां सुटका मेळची तर मागया साम 142 वर्स 7 आमकां अशें म्हणटा की बंदखणींतलो म्हाका भायर काड बंदखणींतलो म्हाका भायर काड कितल्याय भावबणे आसवा तर काम ना तुमच्या भुरग्यांक काम ना जावं फुरो तुमच्या जिवितांत आज कश्टा वयर कश्ट आसा रेणा वयर रेण आसा हाता गेल्ले काम तुमचे पोंताक पावोंक ना आज सगळें आमचें जिवीत त्या जेजूच्या दान समर्पित करया द्वितीनियमांत 28 वळ 8 म्हणटा Deuteronomy chapter 28 verse 8 म्हणटा की तुम्ही हाता घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर देव आशीर्वादित करतलो आज त्या पातयेने आराधनाक तू आयलाय त्या विश्वासाने आराधनाक तू आयलाय दैविक सकत जिविता वळोनता आसा वळा दैविक पदवी जिविता वळोनता आसा वळा काय आसा ते आमच्या दोळ्यात आपया एक नाव धर्म प्रज्ञा आविस्वर 2 वळ 21 अशें म्हणटा की सोम्याचे नाव उलो मारतल्या जण एकल्या सुटका आणि सडवण मेळटली सोम्याचे नाव कोण उलो मारता तेका सुटका आणि सडवण मेळटली परतो रोमाकाराच्या पत्रांत 10 वळ 13 म्हणटा की सर्वेस्पराचे नाव उलो मारतल्या सुटका आणि सडवण मेळटली दोनी हात नेट वयर बारया सगळे आमचे तोंडूक तेकन दोळे आमचे दंप्या एका मोनात एका काळजांत सगळे म्हणया जेजू जेजू सगळे म्हणया तुम्ही म्हणा वडा तळ्यात सलाउडली जेजू सलाउडली वडा तळ्यात त्या नावान आमकां सुटका मेळो दी त्या नावान गुण जावचे सकत वाळोन येवं दी त्या नावान गुण जावचे सकत वाळोन येवं दी आमी उलो मारचो जेजू जिवो आसा आमी उलो मारचो जेजू आमकां गुण करता ह्या वेळा आमी उलो मारचो जेजू आमकां पेकयता आसा म्हज्या मोगाचेर येवकरीस्तान त्या जेजूचे दैवी सकत तू खंय रावन उलो मारताय तुवें जिविता वळोन येता आसा वळा वळोन येता आसा सगळे उलो मार म्हणया जेजू जेजू सगळे उलो मार म्हणया जेजू 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 सगळे वडातळा म्हणया जेजू जेजू सांगाता म्हणून सलाउडली सलाउडली जीसस जेजू आपोड जेजू गुणकर जेजू गुणकर जेजू गुणकर जेजू गुणकर जेजू गुणकर जेजू 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 त्या नावान सकत वळोन येता आसा त्या नावान बऱ्यापणा घडता वळा त्या नावान तुझे कश्ट परिहार जावं दे त्या नावान तुझे समस्या परिहार जावं दे त्या नावान सगळे अडकळे पयस जावं दे तुझ्या घराब्यान शांती समाधान प्राप्त जावं दे जुमाव प्रमाणे शुभता विश्वास 14 वळ 27 म्हणटा की म्हजें समाधान आज हांव तुका दिता कोणाकी प्रोस्टेट एनलार्ज जाला जावं पुरो युरिनान ड्रॉप वेता आसा जावं पुरो युरिन करता आसतना जायते हुलो पडटा आसा तुझे प्रोस्टेटाक जेजू आपडून ह्या वेळा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुझे प्रोस्टेट ह्या वेळा घोड जावं दी जेजू आपोड जेजू जेजू आपोड जेजू जेजू हात लाय 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 आमचे दोन्ही हात उक्ते दवरया ह्या जग ह्या वेळा मागतलो तुमच्या कुटुंबांतल्या जण एकल्या सांद्या खातीर तुमच्या कुटुंबांतले सांदे आशिर्वादी जावं दी एक घडी आमचे दोळे धांपया तुझ्या घोवाक जेजूच्या मुखार समर्पी ह्या वेळा तुझ्या बायलेक जेजूच्या मुखार समर्पण दे मनशाचे जिवीत ह्या संवसारांत एकत्र पावटी मेळचे म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान ह्या जल्मांत आमी प्रत्येक आसता आसतना ह्या संवसारांत आमी आसता आसतना पयल्यान पयले माया मोगाची जिवीत आमी आदारच्या खातीर मागया आमच्या कुटुंबांत कितें मनस्ताप दंड मनोबाद उपचार आसला आज त्या जेजूले मागया खासदारा जिवीत ही एकपुटी जावन आसा आज मागया आमी प्रत्येक तरान कितेंय सोडून आमच्या कुटुंबांत जाला असमाधानाचो आत्मा आमच्या कुटुंबांत काम करता जाला बेत्यापणाचो आत्मा आमच्या कुटुंबांत काम करता जाला झगडी राग द्वेष मसराचो आत्मा आमच्या कुटुंबांत काम करता जाला जेजूच्या दैवी सत्य द्वारे
हे सगळे सांकळ्यो आमचे कुटुंब सोडून सुदे आशीर्वादा बेसावा जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्स 2 म्हणटा गे अब्राहम तू एक आशीर्वादित जाल्लो जातलोय जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्स 2 उत्पत्ती पुस्तकात 12 वळ 2 म्हणटा गे अब्राहम तू एक आशीर्वादित जाल्लो जातलोय आशीर्वादित माग्या दोन्ही हात येवकरिस्तान जेजू उक्ते दवरया आणि माग्या सोम्या आज येदोळपर्या म्हज्या घोवाचेर हांव रागार आसा म्हज्या बायलेचेर हांव रागार आसा म्हज्या सुनेचेर म्हज्या जाव्याचेर म्हज्या भुरग्यांचेर आज म्हज्या सुनेक म्हज्या जाव्याक म्हज्या पुताक म्हज्या धुवेक म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक आशीर्वादित कर जेजू आशीर्वादित कर ताणी कितेंय म्हणलें हर एक उतरां ह्याच वेळा तुज्या नांवान हांव सगळें म्हज्या मोतींतान काडटा सोम्या बोगसाण्याची सकत म्हज्या जिवितां वळून उदी म्हणून सगळे हात उक्ते दवरया आणि सगळे एवढा माग्या जेजू गुणकर जेजू आपोड याजक तुमच्या खातीर एवढा मागतालो हालेलुया 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 सोनिया जे तुझ्या पाती येता बोलून देव तू सोनिया आशीर्वाद तुझे पाती तुझे समाधी पाती शक्ती पाती नायल्या सोनिया आमचे कितें आमी करू साथी ना सोनिया तुझे सर्व शक्ती आमी करू शकता आयचे दिस आमी सगळी कुटुंबां आमचे सगळे कुटुंबांतले कष्ट ताजे तुटलेले संपत हर तुझ्या पांयां आमी हाडटा सोनिया सोनिया ताच्या कुटुंबान रिगल्लो या संसारी जिवीत असो कितें सैतानाचो खाणसोट या वास्तव संसारी सुखाचो संसार कितें आसा तो खाणसोट सोमिया तो सैतान तो खाणसोट धांवडावन सोड धांवडावन थंयसर सुरका ताच्या कुटुंबांक दी सुरका ताच्या कुटुंबांक दी नास्तीपणा सैतान रिगलो आसा तो धांवडावन थंय कुटुंबांत धांवन पयशे दुडवाची आशा मागणे ना आनी कितें हो कितें सैतानाच्या कुटुंबांत धांवडावन सोड आज सुरका दी ताच्या कुटुंबांक सुरका दी ताच्या कुटुंबांक तुजो मोग ताच्या कुटुंबांत वाळून दी सोम्या पवित्र ताच्या कुटुंबांत वाळून दी तुझ्या आमोल रागात ताच्या कुटुंबाचे वाडय ताच्या घराचे घराण्याचेर कुटुंबाच्या सांद्याचेर ताच्या घर घराण्याचेर ताच्या जागेचेर सुवातेचेर ताच्या संबंधाचेर सगळ्यान तुझे आमोल रागात वाडय आमोल रक्तान तू मागता आसतना सोम्या खंयच्या वायटाचो प्रभाव कसो आसा जाल्यार सगळो त्या आमळाच्या बळान बांदू हुमटुगान पारवान त्या उज्यांक नाश करता सोम्या सुरका जावं सुरका जावं सुरका जावं तुझ्या नांवान ताका सुरका बसयता सोम्या हालेलुया 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 डेलिव्हरन्स हालेलुया डेलिव्हर हालेलुया जेजू 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 सगळे तुटे सगळे बदपास तुटे तुझ्या नावाचे सगळे तुटे येतात सोम्या हालेलुया शियाराला पाला शलमाला हालाला शलमाला हालेलुया 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 आमच्या पासून पुरसा मरो जीवन जाल्या जेजू उद्भवेदार सोम्या सोडवणारा सोम्या तुझ्या नाव आम्ही आपयता तुझ्या नावाक सकट सत्य दिवी म्हणतात जेजू तुझे नाव वरते सोम्या तुझे नाव वरते आमच्या कुटुंबात आमच्या जिवितांत आमच्या काळजात आमच्या जिभेत आमच्या हर एका शक्तीत तुझे नाव वरते सोम्या हालेलुया 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 जेजू सगळे वडताना म्हणया आम्ही दोन्ही हात वयर बांद म्हणया जेजू उला मार्ग जेजू त्या वडा जेजू 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 Lord, send your power. Hallelujah. Say loudly. Sunita, Jesus तुझी जीवित या बड़ा. Clara, Jesus तुझी जीवित या बड़ा. Monica, तुझी जीवित Jesus के. सिल्विया तुझी जीवित Jesus के या बड़ा. प्रत्येक दैवी सगत अनुभव करे या बड़ा. येवकरिस्तान का Jesus. दुकानकडूनचे आमचे कुटुंब आशीर्वादित कर. दुकानी रडचे आमच्या कुटुंबाचे आशीर्वादित कर. हे आमच्या घराब्यात, हे आमच्या कुटुंबात
हे आमच्या घराब्यान हे आमच्या कुटुंबात हे आमच्या घराब्यान आमच्या कुटुंबातल्या समस्ये परिहार कर जेजू जेजू गुणकर जेजू You are the गुणकर answer. जेजू You are the गुणकर answer. जेजू You are the गुणकर only answer, जेजू Lord गुणकर Jesus. जेजू We have nobody गुणकर except you. जेजू गुणकर ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. Jesus. ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ. ಯೇಸು, Jesus. ನೀವೇ ಸರ್ವಸ್ವ. Jesus. ತೂಸು ಸರ್ವಸ್ವಮೀಯ. ತೂಸು ಸರ್ವಸ್ವಮೀಯ. Levkar ಇಸ್ತಾಂತ ಜೇಸು. ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ, Levkar ಇಸ್ತಾಂತ ಯೇಸುವೇ, ಜೇಸು. Jesus, Levkar ಇಸ್ತಾಂತ Jesus, ಜೇಸು. Jesus, we Levkar trust in ಇಸ್ತಾಂತ you. ಜೇಸು. Jesus, we मोठ्या trust in you. चरणाला जೇಸು. Jesus, we love you. हे आमच्या Jesus, कुटुंबा. trust in you. हे We आमच्या love you, Lord Jesus. हे आमच्या येशू तुझा कुटुंबा. आम्ही मोग करता. हे आमच्या तुझी कुटुंबा. आम्ही तिथेच हे करू आमच्या शकणार कुटुंबा. समया. हे तुझी आमच्या सकत, कुटुंबा. तुझे हे आमच्या तुझं कुटुंबा. स्पिरिट, तुझा हे आधार आमच्या कुटुंबा. आम्हा सदा नी तसा हे आमच्या तुझे कुटुंबा. आम्ही मान घेता. Jesus. Thank you, Jesus. हर गान जेसू, वगळा जेसू, Jesus. महिमा जेसू. Jesus. हालेलुया, Jesus. हालेलुया, हालेलुया, Jesus. हालेलुया, Jesus. हालेलुया. जेसू 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 ये घडी आम्ही बसू ये घडी बसा म्हज्या मगाच्या न्हू आमी जण एकली येवकरी इस्तांतल्या जेजूच्या मुखार आसा त्रिंदुमेचो पयलो दीस जावन आसा आज आमी जण एकले मागूंक आयल्या आमच्या कुटुंबा खातीर आज म्हज्या मगाच्या न्हू आमच्या कुटुंबान कितें ना कितें उण्या पोवन आसा जाकोबाच्या पुत्रांत 21:1-22 अशें म्हणटा की आपुबाईचें उतर देवाचें उतर आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरा मरिफा जेचे आमकां जियोंक जाता की जायना जायते कश्ट आसा म्हज्या मोगाचें न्हू आज ती कृपा जेजू मात्र आमकां दिवंक शकता जेजू मात्र लास्ट मंथांत हांव UK आसलो म्हज्या मोगाचें न्हू हे भयण म्हणा लागली की ब्रदर म्हाका 2 जाणां भुरगीं हांव गोंयांत सोड UK येवन रावली म्हज्या भुरग्यां खातीर ओन्ली म्हज्या भुरग्याचो फुडार बरो जायचे म्हणून घोव जायतो पियेता ताकाय हाडला हांवें 2 जाणां भुरगीं हांगा आसा सकाळी तो रातपण शेव काम करता ओन्ली म्हज्या भुरग्यांच्या उदरगते खातीर सगळें हांव सोंसून आसा कित्याक म्हणल्यार म्हजो घोव कांय काम करना सदांच तो पियाते आसा म्हजी भुरगीं म्हजें उतर आयकना ब्रदर कित्याक जियेची कित्याक हांवें जियेची भुरग्याचो मोग ना घोवाचो मोग ना सकाळी हांव कामाक वता सांजेर हांव येता कित्याक म्हजे मागणें देव आयकना म्हज्या मोगाचेर जेजू स्वयं आमकां म्हणटा जुवां प्रमाणे शुभ वार्ता अविस्व 14 वळ 14 अशें म्हणटा की म्हज्या नांवान जें कितें आज मागताय तें तुका मेळटलें हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. म्हज्या मोगाचेर आज आमची कुटुंबां एकडी आमी पळोवया आमच्या कुटुंबाचेर एकडी आमी नदर लावया आमची भुरगीं आमचें उतर आयकतात की जावफ्रो तूं आनी तुजो घोव तूं आनी तुज्या बायल आज तो मोग आसा आमच्या भितर म्हज्या मोगाचेर आज देवस्थानाक कितेंय एक मिसअंडरस्टँडींग जावफ्रो कितेंय विकाळ वारें फुंकला जावफ्रो म्हाका एक घडीत उडास आसा हांव ताबोर आश्रम बॉम्बे हांव कावन्सिलिंगाक वेतालो हर एका फावटी 2005 म्हज्या मोगाचेर 2005 फाटल्या वर्सांनी हांव कावन्सिलिंगाक आसतना हे भयणीन ताची जिविताची घडीत अशें म्हणलें म्हाका उडास आसा ब्रदर ओन्ली माग म्हज्या खातीर ओन्ली माग म्हज्या खातीर हर एका दिसा येवकरिस्तांतले जेजूची कृपा म्हज्या जिवितांत मेळच्या खातीर आनी सोंसून व्हरूंक म्हाका कृपा मेळच्या खातीर आनी ती म्हणा लागली की तिची तकली दाखोवन म्हणा लागली की म्हजी तकले हर एका सुवातेर मार आसा हर एका सुवातेर मार आसा कित्याक काजार जाल्यार दिसता म्हजो घोव हे बेबद्यापणाची येता ताणें मार सगळी म्हजी तकली ताणें फुटोवन दवरला सगळी म्हजी तकली फुटोवन दवरला ब्रदर म्हाका 3 जाणां भुरगीं आसा 3 जाणां भुरगीं एकल्याचें कॉलेज जालें आनी 2 जाणां शिकते आसा ब्रदर ह्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर सगळें हांव सोंसून आसा सोंसून व्हरतें आसा हर एक दिसा म्हज्या घोवाक हांव बगसून आसा म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या भयणीच्या दोळांत गळटाली दुकां तिणें एकच मागलें हांवें सांगलें कित्याक तूं अशें मागून आसाय ती म्हणा लागली की हांवें मरच्या पयलें म्हज्या गांवांत सासणेची जोडगेचे ह्या बेबद्यापणांत हांव ताणें भायर येयचें तिणें एक उतार म्हणलें अशें जावन आसा 1 Corinthians chapter 3 verse 16 पहिल्या कोरिंथीयांच्या पत्रांत
23:16 तूं जावं आसा देवाचें मंदिर, देवाचो आत्मो तुज्या भितर वस्ती करनासा. ब्रदर, म्हज्या घोवाच्या काळजांत देवाचो आत्मो वस्ती करता आसा. आज जावं बेबद्यापणाचो आत्मो म्हज्या घोवान एक सासणी जिवी जोड घेवची, म्हज्या घोवान हे पवित्रपणाची येयचे, म्हज्या घोवान सोम्या लागीं पाटी येयचे. त्या खातीर हर एका दिसा हांव सोंसते आसा. तुज्या मोगाचे न्हू सुमार तेंपा उपरांत ही भयण परतून म्हाका मेळ्ळी. त्या दाळा तिच्या मुखा म्हळ्यार एक परजळ हांसो आसलें आनी तीच भयण म्हणा लागली की हांव हर एक फुडें ताबोरशाम 3 म्हयने रिट्रीट करता. ओन्ली म्हाका सोंसणीकायेची कृपा मेळच्या खातीर. सोंसणीकायेची कृपा. घोव बदलो न्ही म्हण न्ही, घोव सोरोपेंची सोडून दी म्हण न्ही, तिची भुरगीं भायल्या गांवांत वचून दी म्हण न्ही. ओन्ली सोंसणीकायेची कृपा मेळच्या खातीर. म्हज्या मोगाचे न्हू देवाचे उतार आयकून आयकल्ले मात्र न्ही, त्या उतरा प्रमाणे ती जिवंक सुरू केलें. तिणेंच दिल्ली टेस्टमनी, ब्रदर आतां म्हजो घोव कंप्लीटली सोरो सोडला, एक बरो मनीस जाला. हालेलुया. Hallelujah. एक ताळये पेटोवन आमी जेजूक अर्घा दिल्या. हालेलुया. Hallelujah. ती म्हणा लागली की फाटल्या दिसांनी 1.5 म्हयने हांव पिड्यान आसली. म्हजो घोव 1.5 म्हयनो म्हज्या सांगाता बसून म्हजी साकरी कर ह्या पिडेंत हांव रातान दीस म्हज्या खातीर मागून ताणें म्हाका बचाव केला. हालेलुया. हालेलुया. एक सोंसणीकाय पळया म्हज्या मोगाचे न्हू. तेज्या मागीर ती म्हणा लागली की ब्रदर म्हजी तिनूय भुरगीं 3 कंट्रींत आसा. म्हजो निमाणो पूत दुबय आसा, मदलो पूत कॅनडा आसा आनी मालगडो पूत अमेरिका आसा. ब्रदर हांवें सोंसल्या द्वारे म्हज्या भुरग्याची बुन्याद देवान घट केली. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हांवें सगळे बऱ्या रितीन मोगान हांवें सोंसून घेतले. हर एका वेळार येवकरेस्तान जेजूले मागले हांवें, जेजू म्हज्या घोवाच्या भितर दिसोवें पयस कर, म्हज्या घोवाक सासणी जिवीत लाभय. हर एका सकाळी म्हजो घोव मिसाव येता. आज हे आपुरबायेचे बरे जिवी जीवन आसा. ब्रदर आमी दोगी जाणां, घोव आनी बायल, हांव दोगी जाणां आज पुता कडेन थोडो दीस, आनेका पुताले थोडो दीस, आनेका पुताले थोडो दीस आमी रावून आज संतोशान आसा. हालेलुया. Hallelujah. म्हज्या मोगाचेर उबे रावया. आज पहिल्या त्रिनुमेच्या पहिल्या दिसा आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. आमच्या कुटुंबांतली अस्कत काय उण्यापण पयस आसूं दी. थोड्या विशयान आमकां बोगसूंक जायना, थोड्या विशयान आमकां एक्सेप्ट करूंक जायना. आज मागया. दोळे आमचे धांपया. एक घडी आमचे दोळे धांपया. आज आमच्या कुटुंबांत कितें उण्यापण आसा ते जेजू कळीत आसा. कुटुंब इम्पॉर्टंट जावन आसा. कुटुंब इम्पॉर्टंट जावन आसा. कुटुंबान जे कितें तूं मागते सारान आनी तोबियासान जे कितें मागले देवान तांचे मागणे आयकले. काजाराच्या पयल्या राती सार आनी तोबियासान मागणे केले. एकडी आमचे दोळे धांपया. आज मागया. आज मागया. तुजो घोव ह्या सुवातेर ना, तुजे बायले ह्या सुवातेर ना, तुजी भुरगीं ह्या सुवातेर ना. आज तूं आसाय. Acts of Apostle chapter 16 verse 31 म्हणटा की तूं मात्र न्ही, सगळे तुजे घराणे बाचाव जातले कोणाचेर? जेजू क्रिस्ताचेर पातयेणी दवरला वळा. ओन्ली जेजू म्हणल्या नांवाचेर न्ही, आमच्या काळजांत थांव त्या जेजूचेर विश्वास थाय. आज कुटुंबान जफानिया चॅप्टर 3 verse 17 तुझ्या कुटुंबाचो देव धनी सोडवणदार जावन तो आज रावता म्हणून तूं पात येतय. तुझ्या कुटुंबात सुटका आनी सोडवण मेळटली. सुटका आनी सोडवण मेळटली. जे कितें आमच्या जिवितांत घडलां सगळें विसरुया. म्हळ्यार सण सोडया. फाटीं कितें घडलें तें विसरोवया. फाटीं कितें घडलां तें सगळें विसरोवया. आज स्वताचो पवित्र आत्मो आमच्या कुटुंबाचेर देवन येवं दी. दोनी हात आमच्या काळजार दवरया. आज मागा प्रत्येक घरांत जेजू हे म्हज्या कुटुंबांत, हे म्हज्या कुटुंबांत जाक्यावाच्या घरांत तूं गेलाय. सोम्या तूं गेलाय जायरसाच्या घरांत. आमच्याय घरांत ये जेजू. आमच्याय कुटुंबांत ये जेजू. आमच्याय कुटुंबांत रास कर जेजू. आमच्या कुटुंबांत राव जेजू. आमच्या कुटुंबांतलो मनस्ताप, मनोभेद, हिराराय, झगडे, दुबाव, अडकळ्यो, अडचण्यो, वायट संवयो आमच्या कुटुंबांतल्यान पयस कर जेजू. एक मागण्याचें कुटुंब, माया मोगाचें कुटुंब, सोंसणीकायेचें कुटुंब, एकामेकांक समजोवन व्हरचें कुटुंब, बागेवोन कुटुंब आमचें कर जेजू. म्हणून ह्या वेळार ह्या जग तुमच्या जणकल्यांच्या गरजा खातीर, कुटुंबांतले अडकळ्यो पयस वेच्या खातीर, समाधान तुमच्या कुटुंबांत लाभच्या खातीर ह्या जग ह्या वेळार मागतालो.
हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 आमच्या भावनाच्या कुटुंबात तुझी येसुया तुझ्या कुटुंबात येसुया तुझ्या पाती होती अंगास धावणे सोम्या आजच्या घरात तू ये त्या घरात तू जो येसुया त्या घराने तू राज कर सोम्या त्या घरात असे दुःख पुसून काढ लाजल्या घराला जेसू त्या घरातले दुःख पुसून काढ त्या घरात बरोबर होती ही माणसं आईला जेसू आज त्या घरात प्रवेश आणि ते राजरी राजकोट काढ सोड बरोबर त्यांना बोल जायच्या घराला तुम्ही जेसू त्यांच्या घरात नव जीव आण तुम्ही आज जेसू कसं जागेवाच्या घरा गेलो ते त्यांनी जीवित परिवर्तन केले सर्व सवाडले आज या घराने सर्व सवाड मी तुझ्या घरात गेलो सुमिया ससुमा एक तुम्ही बलायकी दिली आज त्यांच्या घरातली बलायकी नातल्या बलायकी बरोबर सुमिया जेसू 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 आज त्यांच्या घरात किती जायचे पाहू गो जगातील त्यांच्या घरात तू ये सुमिया जेसू ये सुमिया जेसू त्या घरात प्रवेश त्या घरात तू राह तू आम्हाला नागाचे सगळ्या घराचे शनाई किती त्यांचे तुका नाका झाले कच्चे हात झाल्या कचे मेळे शैतानाचे वाईटाचे या तुका पसंत कच्चे हात झालं ते तुझ्या आम्हाला त्या बळात सुपूर त्याला नाश सोडून होती सुटका नका जाऊन दी या घराला सुटका जाऊन दी आम्हाला तावणू नास्तिकपणा तावून सुटका नका जाऊन दे कुठं पाय सोमिया त्याच्या घराने मागणे येऊन दी त्याच्या स्वादमान येऊन दी सोमिया एक कोट येऊन दी ओग भरून दी सोमिया तुझ्या बाई देणी लाभून दी सोमिया तुम्ही आजी सोमी घर कुठ पे भरून दी सोमिया म्हणून संतोष कुठ पाणी येऊन दी हालेलुया 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 शालालाला पलशलामला हालेलुया 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 दोन्ही हात आमच्या उक्त्या दौऱ्यावडा एवढा मागा तुमची गरज जेजूच्या बरोबर या आज या पुता काम नागी तुझ्या सुने काम नागी तू मनात्रा नागी तुमका भुरग्यांचे देणे नागी तुमची भुरगी आज इस्काला वेते असतात की शिकोवंक अस्कत आसात की तुमचे भुरगे कॉलेजीत आसात की जावं फॉर हायर स्टडी पारगांवांत वचून चिंते आसात की तुमच्या भुरग्यांक काम ना की आज खंयच्या कश्टाक तुमी सांपडल्यात की आज अनवरां तुमच्या जिवितांत आयल्यात की भाड्याच्या घरांत तुमी रावते आसात की तुमकां स्वंत घर ना की कोर्टाची केस आसा की रिणांत आसात की तुमचो बिझनेस डाऊन जाला की तुमकां कोणें अन्याय केला लॉस केला की सगळे त्यो गरजो जेजूच्या बरोबर वेळा फायनान्स प्रॉब्लेम जेजूच्या बरोबर वेळा सगळे त्यो गरजो जेजूच्या बरोबर भायर वचून ट्राय करते आसाय तुजी विजा येवंक ना की सगळे जेजूक समर्पित करया वेळा समर्पित करया वेळा जेजू आज आमी मागता जेजू उड्याच्या रुपार तूं जिवा आसाय तुवें म्हळ्यार मागात तुमी घेतल्यात म्हणून हांगाच त्या जण एकल्या बाबड्याची गरजो तुज्या मुखार आमी उबारता तांचे कश्ट तुज्या मुखार आमी उबारता तांच्या दोळ्यांत ती दुकां तांची इराराय तांची बेसराय कितली भाव भयणी आपल्या भुरग्यांक काम ना म्हणून रडोन आसा जेजू आज तांची काकूत कर तांचे दाय दाखय तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर तुज्या दैवी शक्तीन तूं तांकां भर जेजू तुज्या दैवी शक्तीन तूं तांकां भर जेजू आज आमी मागता आज आमी मागता जेजू आज आमी मागता जेजू कितली भावण्याचे जिवीत आज समाधान आसा जुवांव प्रमाणे शिकवता विश्वास 14 ओळ 27 म्हणटा गे म्हजें समाधान आज हांव तुमकां दिता येवकरीत सांगता जेजू तुजें समाधान हर एकल्या भावणे जिवितांत दी सुम्या कितले पण रातची न्हीद पडना एका तरेची कावचिणी एंग्जायटी भिरांत असमाधान अडकळ्यो अडचण्यो जेजू तुज्या नांवान हे सगळे असमाधान सण सुदी कितले न्हीद पडना आयच्या रातीचो बरी न्हीद तांकां प्राप्त जावं दी तुज्या दैवी शक्तीन तूं तांकां भर तुज्या पदवेन तूं तांकां भर तुजी कृपा तांच्या जिवितां वाळोवन येवंदी म्हणून वाळोवन येवंदी म्हणून वाळोवन येवंदी म्हणून वाळोवन येवंदी म्हणून या वेळार तुज्या परत मागता हालेलुया 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 सोम्या आयच्या दिसांत ही पदवी घराने हर एक आमच्या घरान तुजें नांव घेता सोम्या आज तुजें तो नांव घेतल्या घराने आमचे तुका समर्पिल्लें तें जावं तुजे राजवट आमच्या घरांनी जावं सोम्या या घरान हर एकल्या ते तुजें राज येवं सोम्या तांचे हर एक काम तुका समर्पिल्लें तें जावं हर एक तांचे कितें आसा वावर हर एक तांचे कितें आसा कंत हर एक तुका समर्पिल्लें जावं आज तुजें राज त्या घरांत येवं तुजें समाधान येवं तूं संतोष येवं तुजें जैत येवं त्या घरांनी सोम्या सदांनी तुजी स्तुती कर जिवनचे ते कुटाम जावं सोम्या तुजें बेसांव ह्या कुटुंबाचेर घाल संबंध नवे जावं संबंध
लेसा एकवटी जावं संबंध मोगाचे जावं संबंध तरी फ्रेश जावं सोमिया आणि संपूर्ण तरांच्या घरात तुझ्या मोगाचे पिढांचे जावं सोमिया या मोगाची पिढा बघून कुटपाती जावं सोमिया तर कुटपात दुर्बळी जाल्यारी केस काय संतोषाची समाधानी केस काय ते असो दे कुर्पेची केस काय ते कुटपाणी असो सोमिया सदान महिमा दी सकत ते कुटपान सदान असो सोमिया राज करून स्तुती करून दी सोमिया हालेलुया 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 मागण्या कुटपाच्या घरात दी सोमिया हाती कामा फळा दी जाऊन दी सोमिया आणि काढली मॅट यासाठी जाऊन दे सोमिया सदानी तुझी स्तुती करते भाग त्यांना मिळवते हालेलुया 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 दोन्ही हात तुमच्या काळजार दौऱ्या दोन्ही हात आमच्या काळजार दौऱ्या दोळ पिढे असतात विशेष माग्या दोळ आमच्या बंद करूया कोणा कॅन्सर आसा गे हाय डायबिटीस आसा गे हाय ब्लड प्रेशर आसा गे हाय कोलेस्ट्रॉल आसा गे लिव्हरान समस्या आसा गे जावं फॉर युरिन इन्फेक्शन आसा गे प्रोस्टेट एनलार्ज जावन आसा गे किडनीन स्टोन आसा गे किडनी डायलिसिस म्हणला गे ओपन हार्ट सर्जरी करचे म्हणला गे जावं फॉर म्हज्या मोगाचे न्हू आज हार्टान ब्लॉक आसा म्हणला गे पाठीच्या कानाची कठीण फडाफड आसा गे तुका उबे रावंक जायना पांयाच्या काठीन कठीण दूख आसा गे आज मागे युरिनान प्रोटीन व्यत्यय आसा गे प्रत्येक युरिनात आज ब्लड व्यत्यय आसा गे युरिनात आज शुगर व्यत्यय आसा गे तळ्यात तुजी दिश्ट उणी जाते आसा गे विंगड मायग्रेनची पिडा आसा गे स्पॉन्डलायटिसची पिडा आसा गे खंयच्या पिड्यान तूं कश्टात जावं कुडी खंय गांठ उद्या लागी जेजूची दैवी सगळं तुका स्पर्श करूं दी जेजूची दैवी सगळं तुका स्पर्श करूं दी जेजूची गुण जावचे सगळं तुका स्पर्श करूं दी खंय पिडा आसा थंय हात दवर आनी म्हाका आवळा ना जाल्यार काळजार हात दवर आनी माग काळजार हात दवर आनी माग जेजू म्हाका गुण कर जरमाय चॅप्टर 30 वर्स 17 म्हणटा गे कित्याक म्हळ्यार हांव तुका पोरत्यान भलायकी दितलो जरमाय चॅप्टर 30 वर्स 17 म्हणटा गे हांव तुका परतून भलायकी दितलो हांव तुका परतून भलायकी दितलो हांव तुका परतून भलायकी दितलो तुज्या प्रश्नान गांठ आसा गे इवन जावफ्रो तुज्या प्रत्येक गर्भकोशान कितें समस्या आसा गे आज सगळे जेजूच्या उबार्या येवकरिस्तान दैवी सगळं तुका स्पर्श करूं दे येवकरिस्तान ते सगळं तांच्या मनशाची पदवी नाही ते येवकरिस्तान तो जेजू जीव आसा उंड्याच्या रुपात ताची दैवी सगळं तुजी भितर वळोन येते आसा 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 जेजू गुण कर तुम्ही म्हणा जेजू 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 म्हणते रावा जेजू दैवी वळोन दे गुण कर जेजू 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 आपोड जेजू आपोड जेजू आपोड जेजू आपोड जेजू हालेलुया 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 दुनिया नेट निमाणे घडी आमच्या दुनियात वयर बार्या या फिरगज कुटुंबा खातीर मागया या फिरगजे खातीर मागया प्रत्येक तरांनी मागया या फिरगजे सहज जाण्या खातीर मागया हांगाच्या बिगारा खातीर सगळ्या ह्या सगळ्या सहायक बिगारा खातीर मागया प्रत्येक तर व्हड संख्या आनी आसवती तुमी जमो जाल्यार आज प्रत्येक तर मागया त्रिदमेचो पयलो दीस जावन आसा भाग्यवन शांत आंतोन आम्हा सर्वां खातीर मागतलो ह्या वेळार सगळ्यां खातीर मागतलो प्रत्येक तुमचे गरजो तुमची चिरार बेजार तुमकां सोडून वेतले प्रत्येक तर मागया हे फिरगस कुटुंबा खातीर हे फिरगसचे खातीर प्रत्येक तर मागे ह्या सगळ्या खातीर सहायक ह्या सगळ्या खातीर मागया सगळ्या संघ संस्थे खातीर सगळी मँगळूर DSC खातीर मागया मँगळूर DSC जाल्यार सगळ्या युवा जनां खातीर मागया पिडेस्तां खातीर मागया हॉस्पिटलां वळवळतेल्या जण एकला पिडेस्तां खातीर मागया सुमेची सकत तांच्या जिवितान वळोवन येवं दी वळोवन येवं दी वळोवन येवं दी जेजू आपोड तांकां नेट दुनियांत ल्हानसो प्राचीन करी आमी मागया सुमेची सकत तांच्या वळोवन येवं दी सगळ्या पिडेस्तां गुरदांची सकत हे अनुभव करूं दी येवकरेस्तांतले जेजू आज मागता हांव सुम्या फिरगस कुटाम आशिर्वादाचे कर फिरगस कुटाम बेसांवाचे कर सुम्या सगळ्या वायटाचो निवार जेजू सुम्या तुजी दैवी सकत जण एकल्यांचे वळोवन येवं दी तुज्या कृपेन भर म्हणून तुज्याले परतून आनी परतून मागता दुनियांत नेट वयर बारून साम 121 कीर्तन 121 सगळे सांगाता म्हणून कुसार म्हणया पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंयता येता म्हजो आदार सर्वेस्परांत येता म्हजो आदार ताणे रस्ता सरळ आनी संसार तो तुजे पांय निसरो दिवचो ना सोतुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना छेमेना
सर्वेच फळ तुझो राखणो तो तुका सवळी दिता सर्वेच फळ तुझ्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आणि रातचो संद्रेन तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेच फळ तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तू भायर भितर सरतना सर्वेच फळ तुका राखतलो आता आनी सदांतर हालेलुया हालेलुया सगळ्या मितीमी घालया निमाणे बेसावा मी तयार जाता असताना तुझ्या मगाच्यानू आराधना झाला तक्षण मिसाचे बलिदान असतले सगळे मेवकरिस्तांतले जेजूचे नदर लाया एका वराच्या आराधनात जेजून जायत्या बाबणे आपोडला ताची दैवी सकत तुम्ही अनुभव करून घेतला कित्याक म्हळ्यार जेजूनच म्हणला म्हज्या नांवान जे कितें मागशा ते तुमकां मेळटले सगळी येद्या ओडा सक्रामेंता म्हणून गायनाद्वारे ते जेजू अर्घा दिवया Sacramenta, देवा उजीर सक्रामेंताका तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणीचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीसर कर तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जी येताय रास करताय ससनाच्या ससना आमचे हात आमी जो नमस्कार कर ते जेजूची बेसांव आमी जोड घेवया Organ tuka sumia Jesu महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका sumia Jesu वाकणी तुका सुम्या जेजू वाकाणी तुका sumia Jesu म्हज्या मगाची न्हू फाल्यां येता आसतना तुमची सगळी पेटिशनां गरजो बरोवन हाडा एका वराच्या आराधनांत येवकरिस्तांतल्या जेजूच्या मदवरया आनी माग्या फाल्यां विशेष कामनांतल्या खातीर पिडेवंतां खातीर विशेष रितीन आमी मागतले
मोगावरी एकवटा भक्ती आम्ही सया देवाच्या मंदिरा कैसर दोघवाते तुझे नावे सगळी मेळटा कैसर वासा सदा तांचे मोदेगा जेसूचे होता आमका प्रेरण दितेले ताच्या नावार आमी किते मागता ते मेळटले संतोष बरी काळजा आनी मोगा बरी एकवटा भक्ती आम्ही सया देवाच्या मंदिरा ह्या मिसाची तसावां हे परी आसात. कॅल्विन मॉरस बाजोडी जल्मा दिसा संदर्भी देवाकरगान जावन हे मीस दिलां. लिओ आनी जसिंत फर्नांडीस एकुणे 50 वर्सांचो काजाराचो वार्षिक दिवस आचरण करतात. नॉयल आनी डिमेल्लो आनी कुटाम देवाकरगान जावन मीस दिलां. जोविटा आनी रॉन्सन सरावो फजीर देवाकरगान जावन मीस दिलां. विक्टर फ्लोरिन डिसिल्वा बॉमंजूर देवाकरगान जावन मीस दिलां. लॉरेन्स पिंटो पानीर देवाकरगान जावन हे मीस दिलां. वंदना मोंतेरो मिलाग्रिस देवाकरगान जावन हे मीस दिलां. नवीन नेल्सन पिंटो कुलशेखर देवाकरगान जावन मीस दिलां. एलिस्टर वेगस बिजय देवाकरगान जावन हे मीस दिलां. शीला लोबो वलेन्सिया देवाकरगान जावन मीस दिलां. प्रत्येक सवां खातीर मीस दिलां. सिंथिया पिंटो आनी तशेंच पोयन बऱ्या रितीन जमचे बसत मागणें करूंक मीस दिलां. सिरील आनी शीला डी सोजा आंजेलोर आनी तशेंच आनीक प्रत्येक सवां खातीर मीस दिलां. मेलानी एस डी सोजा बेंदूर. मोगाच्या न्हू आज नोवेनाचो फेस्ताक तयार जावन 13वो मंगळार आमी आचरण करता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या आसुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. ओ मोगाच्या भाव भयणीनो आणि हांगासर आज देवाचे उतर आयकोन नियाळ करूं तशेंच सांतांची मजत मागोवंक आयिल्ल्या सर भक्तिकानो आयचो संदेश आसा बरें काम करतल्यांक कुमक करया आदार दिवया आनी देवाचें राज फुडें व्हरया. बरें काम करतल्यांक पळयतना जायत्यांक पोटांत झाळ येता पोटकाणी सुरू जाता. एकलो बरें काम करीत जाल्यार ताका पोटकाण सुरू जाता. ताका कितें घरा काम नासतलें ताका कितें पयशे कोज्जुतात आसतले ताका कितें आनी कितें सांगता सगळें हें तशें म्हणून आमच्या जिबेक निरंतर आमी रैल सोडटा. बरें काम करतल्या विशीं एक बरें उतरच्या बदलाक उलोवच्या बदलाक आमी पुरपुरती आसां शिराप्ती आसां ताजे विशीं वायट उलयते आसता आनी कितें आसता. सांत आंतोनीची जीब कुसान आसतना उरल्या ताणें त्या जिबेन बरें काम केल्ल्या वरवीं. सांत आंतोनीचो उंडो आजून उरला. ताणें त्या दाळा दुर्बळ्यांक ताणें देवा कडेन मागून उंडो दिल्ल्या वरवीं. संवसार खंयच्याय पंथान वच थंयसर सांतांचो उंडो मंगळाराचेर रेडी आसा. कोणान दवरतात म्हूण कळना. थोडे कडेन जेवण दुर्बळ्यांक मार्गाचे हरी कडेन विशेश बरें काम चलत आसता. मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी बऱ्या कामाक कुमक करया.
आनी देवाचें राज फुडें व्हरया. सभारपोटी बरें काम करतल्या पळोवन मोसर पावल्ल्या पासून आमी बऱ्या कामां सहकार दिनातल्या पासून आमची पदकां आमी वळखून घेवया. हांव पदकी सरपयता देवाक आनी तुमकां हांव दिलो म्हजो गुन्या अनुसार सांगता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या वस्तू भगवंता संवकार भरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश देवा लागीं पुण्यधिकाराक म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदा दिव आमचे काकोळत करो आनी आमची पदकां भोगसून आमकां सस्ताच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्यांका कृत कर, सोम्यांका कृत कर, क्रिस्ताका कृत कर, क्रिस्ताका कृत कर, सोम्यांका कृत कर, सोम्यांका कृत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा तूं भावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवडी तुज्या शेळयांक उतराण सोलोंक आनी देखीन सोलोंक भाग्यवंत आंतोनी फोवी सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतराण शिकयल्लो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांब पावलान गालतगरांत बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. मनीस ओमता तेंच तो लुंतलो. जो कोण आपले कुडींत ओमता तो कुडीतावन कुसाड्याचें पीक लुंतलो. पूण जो कोण आपल्या आत्म्यांत ओमता तो ससल्याच्या जिविताचें पीक लुंतलो. अशें बरें करचें तें पुरो जावन आमी सोडचें न्ही. बरें करचें साधन आमी उणें करिना जाल्यार पावो त्या वेळार आमी पीक लुंतल्या. देखून मेळिल्ल्या संदर्भाचो उपयोग करून सोमेस्त मनशांक भोव करून बावर्ती जावन आमच्या घराण्याची जाल्यान तांकां आमी बरें करया. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडुका. नितीवंतांच्या तोंडान गळटात उतरां जाणवायेची. नितीवंतांच्या तोंडान गळटात उतरां जाणवायेची. सर्वेच पोराचे पातयेवन राव आनी बरे आदार. तवळ शांतीन जियेतलोय सर्वेच पोरा मुखार. नितीवंतांच्या तोंडान गळटात उतरां जाणवायेची. सर्वेच पोराच्या हातान सोड सगळे तुझे जिवीत. ताचेर विश्वास तुजो दवर तो ते चलन वरे.
गोळटान पुत्रान जाणवायेची नीतिवंतांच्या तोंडांतली उतरां जाणवायेची उतरांची पेर सरसताची काळजांताच्या शांती नीतिवंतांच्या तोंडा गोळटान पुत्रान जाणवायेची नीतिवंतांच्या तोंडा गोळटान पुत्रान जाणवायेची Alleluia, Alleluia, Alleluia. तुमच्यो बऱ्यो करून पळोवं देन आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा देव देन. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Servesvo तुमचे सोफे असो तुमचे सोवे असो लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. एक दीस शास्त्र्यां भितरलो एकलो उठोन जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो मेस्त्री सासनीक जिवीत सोडूंक हांवें कितें करी जाय. जेजून ताका सवाल केलें नियम शास्त्रांत कितें बरोवन आसा तूं तें कशें समजताय. ताणें जाप दिवन म्हळें सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. जेजू ताका म्हणालो सारकी तुजी जाप तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटालोय. पूण तो आपलें सवाल समान म्हणून दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण. जेजून ताका जाप दिवन सांगलें एक मनीस जेरुजालेमांत तावन येरिकोक देंवन वेताना सोराच्या हातान सांपडलो. तांणी ताचें सगळें नागयलें ताका मारन गाय केलें आनी अर्दो जीव करन ताका सोडून गेलें. अशें आसता एक याजाक ते सुवातेन दवरून वेतालो. ताका पळोवन तो वाटेच्या दुसऱ्या बागलेन चलतच रावलो. तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोवूय दुसरे बागलेन चल्लो. शेकी ते वाटेन वेतलो एक समार्यगार ताचे सरशी पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागींसन ताच्या पांयांक तेल आनी वायन वतून ताणें तें बांदलें. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एक सत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें हाची जतन घे आनी कितें सडी तूं करसिताय ते पाटी येतना हांव तुका फारीक करता. ह्या त्यागा भितर सोराच्या हातान संपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हणून दिसता. शास्त्र्यान जाप दिली ताची दया केल्ली तो. तवळ जेजून ताका सांगलें वच आनी तूंय तशेंच कर. देवाचें उतर हे क्रिस्ता ते मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमचो देव सर्व बरो एक तुमी जाया सर्व आं स्पेलिंग करेक्ट आहा न्ही थोडे बो असले बे जाता एके फाटी. आमचो देव सर्व बरो एक तुमी जाया सर्व बरी. आमी क्रिस्तांव वयतर जाल्यार आमी पेल्या बरें करूंकूच आसा.
हे मीस भेटयचे जाल्यार आमी पेल्या बरें करूंकूच आसा. जेजून मीस पेटोवच्या दिलें कंडिशन तेंत ताणें निमाणें जेवण करच्या आदीं ताणें कितें केलें थंयसर तो दिमी घाली ताणें शिसा मुखार शिसांक ताणें बोक्षिलें बॉक्सांनी मागलें आनी पेंगटाक एक तुवालो रेवडावन तांचे पांय धुले. खालती सेवा ताणें केली. ती खालती सेवा नासतना येवकारिस्त संपूर्ण जायना. खालती सेवा नासतना आमचें जिवीत संपूर्ण जायना. ती खालती सेवा नासतना बरें करिनासतना निमाणें आमी मरताय बरें आनी विश्वाची साकरा हे म्हज्या राजान म्हणून ती उतरां आयकूंक की तुमकां मेळची नात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मार्टीन लुथर किंग ज्युनियर ताणें सांगिल्लीं उतरां आसात. टायम इज ऑलवेज रायट टू डू वॉट इज रायट. टायम ना म्हणा नाकात. टायम केदाळाय करेक्ट टायम आसा. बरें करूंक केदाळाय टायम आसा. मदर तेरेसाची उतरां आसात. इफ यू कॅनॉट फीड 100 पीपल फीड जस्ट वन. एकल्याक तुवें करी येत न्ही 100 जाणां तुका वाडोवंक जायना जावंक बरो एकल्याक म्हणी वाड. आनी तशेंच डेस्मॉन्ड टुटू तो डेस्मॉन्ड टुटू ताणें सांगिल्लीं उतरां डू युअर लिटल बीट ऑफ गूड वेर एवर यू आर. इट इज दीज लिटल बीट ऑफ गूड put together that overhaul the whole world. पळया सगळें थंयसर बरें जाता. सगळ्या संवसारांत एक एक ल्हान ल्हान कदनी आशिल्ल्यान एक एक तेंबो मेळोन सागोर जाता. म्हजो तेंबो कालें करता म्हणचें नाका तुमी. तो तेंबो ना जाल्यार सागोर बराना. तुजो तेंबो जायचेच तो हर एक तेंबो आमचें काम एक ल्हान आळीला साहेब म्हणटा आमी धाकटी काम ल्हान कुमक तिका आलें व्हडणी ना. आमी करच्या कामान मस्त बरेंपण जाता. पळय आज आमी आयकलें बरो समार्याकार पयना पयसरलो मनीस खंय पयस पळयनाक. ताणें टायम पळोवंक ना. तो रावलो थंयसर तिचें कितें गोडो खातें कितें देंवलो ताचेर तावन ताची सेवा केली. गाय बांदले ताका चेत्रां केलो आनी ताका ताणें म्हळें पळय ताका कांय उणें पडल्यार सांग हांव येतां. निरंतर कुटां पवित्र ताका कुमोक ताणें केली. एक दीस हांव कुमोक करतात. एक दीस कळ्ळें 15 वर्यां काय तर एनावंस करता. कळ्ळें खंय जावन दिवचें. पळया निरंतर कुमोक दिली. सस्टेन्ड हेल्प तें करूंक बारीक कश्टाचें. पळया बरें काम करूंक थोड्यांनी भियोवचें आसा. घालात घरां वयल्या पत्रांत आज आयकलां आमी आवाज वर्सोन थंयसर पवित्र आत्म्याक वंपल्यार सासणी जिवीत लोवतात. बरीं कामां वंपल्यार बरेंच लोवतात. अशें बरें करचें तें पुरो जावन वचोंक नजो सोडचेंय न्हय म्हूण सांगता तो. बरें करचें सदांच उणें करिना जाल्यार पावो त्या वेळार आमी पीक लुवंक येना. बरें करचें सदांच आमी उणें करूंकूच नजो त्या वेळार मात बरें जातलें. संवसार पाड जाला म्हणून आमी म्हणटा पूण तूं हांव कितें बरेंपण करता. काळोख म्हणून आमी सुटच्या बदलाक एक उजवाडाची वाताय पेटोवन नजो गी. पळया तो जुदेव ताका हांवें कुमो करूंक नजो. तो म्हजो दुस्मान. हांवें ताका आपडल्यार हेर जुदेव धांवन येवन म्हाका पात्रांव की पुरो तो काय छत्मा वयसकाल न्हिदला जावं की पुरो. हांवें ताका कित्याक थंयसर कुमोक करीचें तें कांय चिंतूंक वचोना. तो देंवलो बागवालो आनी सेवा केली. दया दक्षिण ताची थंयसर दिसली. कितेंच कोण कितें सांगतात कोण कितें सांगतात तें पळोवंक तो रावोंक ना. आमकां थोड्यांक भारी कोण कितें म्हणटात कोण ना. कोण कितें सांगतात कोण ना. कोण कितें सांगतात देव कितें सांगता बरें आनी विश्वासी साकरा सांगतात इतलेंच. ती उतरां आयकोवचें पाक तुका आनी म्हाका मेळा जाय. बरें करूंक आमी केदींच उपगोवचें न्हय. पळया हांगासर आमी पळयता बार्नाबास तो पावलूच्या आदाराक धांवलो. पावलू काणवोडतर जालो. आपोस्तोलान सगळे ये ताका पात्रां भायसरल्या. वो कोण हाका सोडूंक नजो. वो क्रिस्तांव दोगदूचो मनीस आनी कितें. त्या दाडा बार्नाबास धांवून आयलो आनी म्हणालो ह्या मनशाक हांवें पळयलां. धर्मदूतांत आवाज वर 9:20 आनी 7 वड सांगता. धर्मदूतांक ताणें सांगलें पावलान केल्लें बरेंपण तांकां ताणें कन्विन्स केलें. आनी पावलू आमकां पवित्र सभेंत उरलो आनी त्या दिवन आमी सगळीं क्रिस्तांव जावन आसा म्हणा जाय. कित्याक
ताणी केल्ल्या बरेपणान त्या पावलं उरयलो बार्नबासान तेन्ना आमी कितल्या जाणां उरयलां कितल्या जाणां उरोवचे बार्नबास आमी जाल्या तें आमी विचारूंक आसा म्हाजो तेरेजा सांगता तुमकां 6 दिनांतलें हांव करतां म्हज्यान 6 दिनांतलें तुमी करियेत तुमकां 6 दिनांतलें हांव करतां म्हज्यान 7 दिनांतलें तुमी करियेत न्ही पुरपुरचें कित्याक आमी वाऱ्यार दवरचें आमी कितें प्रयत्न केलां काळो करून पुरपुरच्या बदलाक एक वात आमी पेटयांगे देखून एकलो मागता सोमी हा सगळो संवसार बरो कर पूण म्हजे तान पयलें सुरू कर म्हणून म्हजे तान पयलें सुरू कर बिगीन वीथ मी कार्लो आकोतीस सांत 15 वर्सांचो तो कॅन्सर म्हणून थंयसर दूख करून रावोंक ना संवसारा बरेपण करच्या खातीर येवकारिस्ताच्या हाज्या पंतांनी अपलोड केली पळया पापा फ्रांसीस सांगता पवीस सभा झुजा तळा रस्त्या आस्पत्रे परी घायेल्ल्यांक आमी आदार सेवा दिसय ह्या संवसारा वरवीं घायेल्ले जायते आसात कोणी घायेल्ले नात आमकां वाड्यांत आमी जमात करतना कोणी करचे वचून ना सेवा कांय ना जालें जमात आखेर जाली सेवा नासतना पोट्टू जमात बेश्टें गेल्या जमाती सेवा नासतना जमात ना देवाचे उतर वाचलें जाल्यार ते सेवेक तुका वण मोडटा जुआं पॉल दुसरो म्हणटा नो वन इज सो पुवर दे हॅव नथींग टू गिव एंड नो वन इज सो रीच दे हॅव नथींग टू रिसीव हेरांक दिवंक कांय नातिल्ले तितलो दुर्बळो ना हेरांत हांव कितेंच घेवंक जायना तितलो ग्रेस दिना मोगाचें उडा स्टोरी एवरी मॅन इज इन नीड कोणाकी कुमक एक न्ही एका तरेची कुमक गरजत आसा आनी ह्या वरवीं देवाचें राज परगट जावचें जेजू बरें करीत गेलो जेजून रेस्ट केला पळया मार्काचे सुरयले पयले 2-3 आवासवर वासा जेजू केदाळा न्हिदलो केदाळा जेवलो केदाळा रेस्ट केलें जेजू बरें करीत गेलो आमकां एक बरें काम करतना पुरो जाता हांव फोर गेल्यां पुरो हांवें केदाळ केलां पुरो आमी कर्ण पुरो जावचें न्ही आमी बरें केल्ल्या वरवीं मेल्ल्या आत्म्या बऱ्यांत आमी जेजू सांगता जिवांत उठोवंक आमी कुमो करता निदाळ कर्ण आमी करता देखून आमी बरें करीत वचोंक आसा नाजाल्यार क्रिस्ती जिविताक अर्थ ना ह्या वरवीं देवाचें राज मुंदारून वचचें सांत आंतोनी तेंच आमकां शिकयलें ताणें देवाचें उतर परगट केलें दुर्बळ्यां सेवा करूंक शिकयलें आनी तेंच काम आजून मुंदासून वता सांत आंतोनीच्या आश्र्यान आनी जायते लोक ती देख घेवन आजी मस्त बरें काम करीत आसात आमी तें बरें काम मुंदासून व्हरयांगे या आमी खंयचें बरें काम सोदून काड पेल्याचे गरजे पावसो अवकाश सोदून काडयांगे आनी ह्या वरवीं देवाचें राज जेजून हाडलें बरें राज तें मुंदारून वयतलें उबी रावया मोगाच्या भावां भयणीनो नोवेनाक आमी आयल्या आनी ह्या दिसा ह्या मिसार जायती मागणी आमी हाडिल्ली आसात ही मागणी आमच्या समेस्तान आमी हांगा भेटयता आमचो भाव आमी त्या मागण्या संगी मेळया बाबा तुझे राज आमकां येव बाबा तुझे राज आमकां येव भारत आमच्या राष्ट्रांत सर मुखेल्यांनी आनी लोकांनी एकामेकाक बरें करूंक आनी एकामेकाक कुमोक करूंक प्रेरण दी म्हूण मागता हांव बाबा तुझे राज आमकां येव बाबा बऱ्यो करच्यो एकामेका सुखा दुखांत वांटली जावचो दैवीक शेगणू मंगळूर जेसीच्या सर भावार्थ्यांक दी म्हूण मागता हांव बाबा तुझे राज आमकां येव सरेस्परा देवा तुज्या नांवान बरें करचो हेरांच्या गरजांक कुमो करचो वावर करतना एकामेका विशीं वायट उलयनासतना एकामेकाक सांगाक दिवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव बाबा तुझे राज आमकां येव सर्गींच्या बापा दैवीक रजाचो गुर्त जावन जेजून केल्लीं बरीं कामां आमच्या हातांनी जावं दी म्हूण मागता हांव बाबा तुझे राज आमकां येव सांत आंतोनीच्या नांवान दुबळ्याक आदार जाताना उंडो वांटून घेताना सेवा करताना
तुझें दैवीक राज फुडें व्हरता म्हणून वळखोंक शिकय म्हूण मागता बापा तुझे राज आमकां येव. सांत आंतोनीच्या भक्तिकांच्या जाणींच्या निवासांच्या गरजांक पाव आनी एकामेकाक बरें करूंक कृपा दी म्हूण मागता बापा तुझे राज आमकां येव. एक घडी भर आमची खासगी गरजो उडासा कडेन हांव विशेशान पेल्या पासत मागया हेरां पासत मागया आमच्या शेसांबार आसच्या पासत आमचे भुरगीं आसल्या पासत पिडेस्त आसात गरजेवंत आसात सलोवणी अनुभव केल्लीं आसात मस्त कश्टांनी आसचीं आसात तांच्या पासून एक घडी भर मागया. सगळींच्या भोव मगाळा बापा तुज्या पुतान आमकां बरें करूंक तुज्या मोगाचे उपादेश आमकां दिला त्या मोगाच्या उपादेशा प्रमाणे त्यागा स्पिरितान जिवन हेरांक बरें कर तुजे राज संवसारा विस्तारून आमकां हर एकल्याक बरें मोन दी बरें निचेव करूंक घटाय दी आनी तशेंच आमकां एखादी गरज आसची बोळ भलायकी आमकां फावो कर हें आमी मागता तेज्या पुता क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात आमेन. भगवान आणायल्या स्वीकार कर बापा वायदाकांसो आणायल्या स्वीकार कर बापा आमकां सास भेटयता स्वीकार कर बापा जीवन ए पावन कर दयाळ मोगाळ बापा स्वीकार कर काणी मोगाची ओतांचे कृपेशी वर दैविक देणे सत्तेचे. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाने महिमेक आमच्या पवित्र सर्वेस्पो मानून घेव. सर्व पदवेदारांनी भोव वर्त्या देवा तुझ्या भाग्यवंताच्या बुडासाक संतान तुझ्या बुडासा हो यज्ञ समर्पण तुझें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखासर पडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्यांक तुज्या मोगांत जिवन सस्ताची सोडवण सोडूंक आमकां फोव कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्ताच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंतान तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावे जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचे गिन्यां उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवेन 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्व आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओन सर्गे तुका जय ओन सर्गे तुका जय ओन सर्गे तुका जय ओन सर्गे तुका जय.
सर्वेस्पराचे नावी येता काकाचे ओम सर्गे तुकाचे ओम सर्गे तुकाचे ओम सर्गे तुकाचे ओम सर्गे तुकाचे बापा खरंच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी आनी उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आमतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Bavar tasagut pergatuyan सम्याची सून तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे बोलार जीवन पोण आम्ही परगडता तुझे सम्याची सून आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रागा शेवतेला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा पिटर पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्ट गतीत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकार मरी देवाचे माये सांगाती भगेवन जुजे तिसपती भगेवन तूं धर्मदूत भगेवन सांत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन बरें करून देवाचें राज विस्तारूंक तेंच देवाचें राज विस्तारूंक गरजे सकत जेजून आमकां सांगलां मागणें तें आमी सांगात म्हणून म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज संपय तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मुक्षिता तशें आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळ्ळे पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार
सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली सर दुखांतली पिडेशिरेंतली बेजारांतली आमकां तुज्या मोगाळ भुरग्यांक तूं निभार दया करून या आमच्या जिवितांत बळ भलायकी सवस्काय तूं आमकां दी सगळीं जपाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान केल्याक आमकां उदार काकुळतीन सर्व उपातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय Kyrie Purve आणि महिमा तुझे सस्नच्या ससना सोमियान जेजू क्रिस्ता तुवें या दम दता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ह्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी खुशा प्रमाण तिका शांती दी आनी कोणाक सांबाळ तुजी येतारास वर्स रयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकामेका शांती दिवया देवाचे संसाराचे पंगार तेरे आमची काबूत कर देवाचे संसाराचे पंगार तेरे आमची काबूत कर देवाचे संसाराचे पंगार तेरे आमकां शांती दे आमकां शांती दे बरें करीत गेल्लो सुमी जेजुवो तशें करीत रावन गटाय आनी बळ दिवचें आमचें तें येता ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुभागे सुम्या म्हाका पावना पूण तूं चलतां म्हाका भलायकी मेळटली सोम्यादिकां सर्वेचे पोषण अत्मिक जिणेचे दैवीक इनातां गमोगान इनामचे दी सोम्या देणे तुझे सोम्यादिकां सर्वेचे पोषण आत्मिक जिणेचे दैवीक इनातां गमोगान एकटावचे दी सोम्या देणे तुझे जिविताचो ओडक तुमकां हांव दिता सासणेक जिविता तुमकां आपयता घेया खया अमर जया सर्गेचे मानाका दादो जया सोम्या दिकां सर्गेचे पोषण आत्मिक जिणेचे दैवीक इनातां गमोगान एकटावचे दी सोम्या देणे तुझे मोगासो उपादेश तुमकां हांव दिता सेवेचो संदेश प्रसारूंक हांव धाडटा येया घेया
सर्गे दया लाना बावडा पोचा आधार जया सोमिया दिकाण सर्गे छे पोषण अत्मिंचिने छे दैवे इडांताम कमोगान एकटांचे दे सोमिया देणे तुझे जीविता सोडो तुमका अवदेता सासने जीविता तुमका अपयता गिया खया अमर जया सर्गीचे मानाका दादोन जया सोमिया दिकाण सर्गीचे पोषण आत्मिक चिरेचे देवे विलाताम कमोगान एकटांचे दे सोमिया देणे तुझे सोमिया दिकाण सर्गीचे पोषण आत्मिक चिरेचे देवे विडांताम कमोगान एकटांचे दे सोमिया देणे तुझे प्रार्थया सर्गीच्या बापा बागेदांतोनी तुझी आदी ह्या पवित्र सभेची विश्वासपणा सेवे केल्ल्या खातीर सासनीक संतोषो मुकुट तिका ताका फावो जालो आमी आतां शेवलेल्या जीवच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भावा भयणीची मोगान साखरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सस्तय सूख भोगूंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन वर्षा आयचे बरेस मुखल्या 2 दिसांनी देवाच्या उतरांचो संभ्रम चलतलो मनादीक बाप बाजील वास आनी ब्रदर प्रकाश आनी सांगात्यांचो उपकार पावडता आनी मुखल्या 2 दिसांनी चेपूंत आनी मेलारांत हे भक्तीपण चलोवन ते व्हरतले तुमकां सर्वांक थंयसर आनी हांगासरी मोगाचो स्वागत फाल्यांच्या दिसाचो विशय जावन आसा सांत आंतोनीची देख घेवया देवाच्या राजोशें ववराडी जावया म्हणलो संदेश आमी नियाळटा तुमकां सर्वांक फाल्यांच्या दिसाक स्वागत मिसाची ते सवा वा मुड्डोम वा डोनेशन कितें दिवंक आसा तर स्टॉलांत दिवचें आज मिसा वेळार गायन केला मिलाग्रीस फिरगजेचे कोयरिस्तांनी तांचो आमी उपकार बावडटा देव बरें करूंक उबे रावया निमाणो आशिर्वाद आमी घेवया सर्वीस पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून ह्या क्रिस्त्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओडकार जेसूचे नवे असरिया केल्या सांतांतोनी ओथ्या बोगता देव सारा
दर्या सांकळीक तूं फटमायताय आंधल्या पांगल्यांक बेऱ्यांक पावताय कितें सांडल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडांक बुसवून धाडटाय महिमा सर्गी देवा बापा महिमा ताच्या एकल्याच पुता महिमा महिमा पवित्रत्व्या सदां काल ससनाच्या ससना संत अंतोनी मुखांतर मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितात दोगां पिडा गुण जाल्ल्या खातीर दोगां रीण फारीक करूंक तांक मेळिल्ल्या खातीर एकलो प्रसवपण बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर 6 जाणां पोयन बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर तेगा मोतीक समाधान मेळिल्ल्या खातीर 6 गां बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर तेगा जैलतावन सुटका मेळिल्ल्या खातीर एकलो कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्या खातीर तेगा भुरग्यांचे देणे मेळिल्ल्या पासून एकलो कोर्टाची केस विन जाल्ल्या खातीर दोगां सिटीजनशीप मेळिल्ल्या खातीर आनी 14 जाण विशेष रितीन तांकां मेळिल्ल्या अर्गां पासून ते सवां पासून तांकां अर्गां दितात तांचे सांगत आमचे जिवितांत सांत अंतोनी मुखांतर आपल्या सर्व उपकारांक आमी मौनपणी अर्गां दिवया. मागच्या ते समा 50 जाणांनी बरी सैरीक मेळच्याक मागणें विचारलेलें आसा 7 जाणांनी वायट सवय तावन सुटका मेळचे खातीर 40 आनी 3 जाणांनी भुरग्यांचे देणे फावो जावचे खातीर 50 आनी 2 जाणांनी बरें काम मेळच्याक 5 जाणांनी काम कायम जावचे खातीर 100 जाणांनी कॅन्सर पिडा गुण जावचे पासून 19 जाणांनी परीक्षेन पास जावचे खातीर 11 जाणांनी रीण पाटी मेळच्याक 14 जाणांनी शेजारा संबंध बरो जावच्याक 14 जाणांनी कोर्टाची केस इत्यार्थ जावच्याक 9 जाणांनी शिकूंक बरी मोत लाभच्याक 50 जाणांनी शिकूंक चोरी जाल्ले वस्ती पाटी मेळच्याक 2 जाणांनी पयशांचे समस्ये परिहार जावच्याक 7 जाणांनी पिडा शिडा गुण जावच्याक 30 आनी 1 जाणांनी घर बांदूंक आदार मेळच्याक 7 जाणांनी आमल पिवणे सोडच्याक 20 जाणांनी तक्रार इत्यार्थ जावच्याक 2 जाणांनी वेव्हार बरो जावच्याक 7 जाणांनी घरांत समाधान मेळच्याक 20 जाणांनी भुरग्यांक बरी बूद लाभच्याक 3 जाणांनी बरो फुडार मेळच्याक 7 जाणांनी घर जागो मेळच्याक 8 जाणांनी अनवरान ते राखून वचच्याक 6 जाणांनी परीक्षेंत उंचले अंक जोडच्याक 12 जाणांनी प्रसवपण बऱ्या तरान जावच्याक 6 जाणांनी चिंतले काम बऱ्या तरान जावच्याक 10 जाणांनी मोतीक समाधान मेळच्याक 25 जाणांची विजा मेळच्याक 14 जाण कुटुंबांत शांत समाधान लाभचे पासून 7 जाण भायर पडिल्ली वस्तू मेळच्या पासून 13 जाणांनी खाजारी जोड्या मध्ये समाधान मेळच्याक 8 जाणां शिकले मतींत उरच्याक 2 ऑपरेशन नासतना पिडा गुण जावच्याक 2 देवपवणी मेळच्याक 5 जाण घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचाक 12 जाण कामा कडेन समाधान मेळच्याक 6 जाण घर काम बऱ्या तरान जावच्याक 2 पॉयंट बऱ्या तरान जावच्याक 15 जाण वाटेचे समस्ये परिहार जावच्याक 2 रीण फारीक करूंक तांक मेळच्याक 19 जाण मेडिकल सीट मेळच्याक 2 सुडा उलोवंक फावो जावच्याक 2 घर सोडून गेल्लो पाटी येवच्याक 6 जाण भुरग्यांक वडिला खाल जावच्याक 10 जाण खाजार बऱ्या तरान जावच्याक 9 जाण दुस्मनाच्या हातांत ते राखच्याक 5 जाण ऑपरेशन असो गायी गुण जावच्याक 1 कामाची भद्रती मेळच्याक 2 फ्लॅट विकून वेचाक 7 जाण अळसाय उणें जावच्याक 8 जाण पाठदूख उणें जावच्याक 17 जाण परगांवांत काम मेळच्याक आनी 5 जाण भाड्याचें घर मेळच्याक
19 जण देवबिरांतीन वाडोवंक तेंगा आर्थीक परिस्थिती सुदरोवंक 16 जाणां तापशेळ कोंकणी गूण जावच्याक 17 जाणां कोलेस्ट्रॉल गूण जावच्याक 9 जाणां ल्हान भुरग्यांची पिडा गूण जावच्याक 9 जाणां BP शुगर नॉर्मल जावच्याक एकलो भाडें मेळच्याक 8 जण ग्रीन कार्ड सारके जावच्याक 2 इन्फेक्शन गूण जावच्याक तेगा लॉन मेळच्याक एकलो लायसन्स मेळच्याक 2 परगांवान ते शिकाप साध्य जावच्याक तेगा ICU तावन गूण जावन भायर येवच्याक 7 जाणां इंटरव्यू बऱ्या तरान जावच्याक 7 जाण उगडासाची सकत उर्जीत जावच्याक 20 आनी 6 जाणां गांठी दूख गूण जावच्याक एकलो अलर्जी गूण जावच्याक 7 जाण हॉस्पिटलांत गूण जावन भायर येवच्याक 16 जाण पेन्शन मेळच्याक 13 जाण स्कॉलरशीप मेळचे पासून आनी 16 जाण हार्ट प्रॉब्लेमांत सुटका मेळच्याक 6 जाण भायर पडले भांगार मेळच्याक 2 डिप्रेशनांत सुटका मेळच्याक 40 आनी 13 जाणां राग उणें जावच्याक 13 जाणां हांकां हाता पांयांक बॉल मेळच्याक एकलो कुटुंबाची शेळताप कोंकली गूण जावच्याक एकलो किडनी प्रॉब्लेम गूण जावच्याक तेगा मानसीक पिडा गूण जावच्याक 5 जाण डॉक्युमेंट्स मेळच्याक 6 जाण जाग्याचे पयशे मेळच्याक आनी विशेष त्या समा पासून मागणे विचारलेली 40 आनी 1 जाणां आसात तांचे सांगता आमची ते सवा सांत आंतोनी मुखांत्र सुम्याच्या पांयांतळा आमी समर्पण देवया. नोवेनाच्या सुरवेर तावन आमी दवरलो ते साम आमी उगडास काडया तिथे सामा सांत आंतोनी मुखांत्र सुम्याच्या पांयांतळा आमी समर्पण देवया. संगता मागया वर्त्या संता सांत आंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर्न सुख अनवरा देऊन सर आनी सर्व तरांची वशाची पिडा पयस सरता म्हणून उगडास कर. तुझे मारिफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा उसंबळ दर्यो थंड जातात बांदिवणांच्यो संख्यो तुटून पडतात तोंडे उठून चलतात कुरडे पळयतात केप्पे आयकतात मोने उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाई ग्राचार नापयस जातात आनी आमच्या सर्व गरजांक तूं पावताय. सर्व पातयेणी तुजेर दवर आनी तुजी कुमक आमी मागता इतल्या व्हड्या आशेन आमी मागता ते सर्व आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सांत आंतोनीक तेरा नामान आनंद भरीत सांत आंतोनी मोरयेच्या संरक्षणा जल्मोन 5 वर्सां प्रायर तुझें अंकोरपण तुवें तिका भेटयलें आनी तुज्या बोटान फातरार कुरीस रोंबोवन देवसराक तुवें धांवडयलोय. जोड दी आमकां मोवाळ भक्तीपण आमचे भगवंत मायेचें आनी गटाय बळ आमच्या आत्म्याच्या दुस्मनांचेर जैत व्हरूंक. नमान मोरये कृपेन बोलले सुमी तुझे संगता श्रेयांबिता तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे कुशीचे जिसो आनंद भरीत सांता नमान मोरये कृपेन बोलले सुमी तुझे संगता स्त्रियांबिता तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे कुशीचे जिसो आनंद भरीत सांता जेजू क्रिस्ता खातीर जीव दिवच्या उद्रेगान साफास्काचे वडदेन तूं रिगलोय. ए सांता प्राचीतसो आनी दंडवनसो मोग आमकां जोड दी. नमान मोरये कृपेन बोलले सुमी तुझे संगता स्त्रियांबिता तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे कुशीचे जिसो आनंद भरीत सांता तुझी शांतिकाय आनी शांतीपण देवान स्वर्गदीसर वडलो तुवें संवसाराक मुखारले पोवतो पाशणलोय लेले तुवें सोडशे गुणांक आमकां करपा जोड दी. नमान मोरये कृपेन बोलले सुमी तुझे संगता स्त्रियांबिता तू सदैव आनी सदैव फॉल तुझे कुशीचे जिसो आनंद भरीत सांता आपल्या उतर प्रदेशच्या कामान देवान तुका विंचून काड भासांचे देणे आनी जपांची पदवी तुका दिली. देवाचे उतर उर्बेन आयकून
तासो पडलो आमकां कोरपा जोड दी नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे जिसो भगवती मरी देवाचे माये आम पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन आनंद बरीत सांता देवाचो व्हडतो मोग केल्लो वेळी जेजू बाळकाक तुज्या हातान घेवन तुका फावो जालो व्हडा मोगान आनी अत्रेकान कुंगारान ताका सेवंक आमकां कोरपा जोड दी नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे जिसो भगवती मरी देवाचे माये आम पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन आनंद बरीत सांता पवित्र क्रिस्ताक मुंजते करना नमस्कार करूंक लावन कुंगारान सोमी जेजू क्रिस्त नीज आसा म्हणून तुवें रुजू केली जिव्या वार्तान पवित्र क्रिस्तांतल्या जेजू नमस्कार करून आमकां कोरपा जोड दी नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे जिसो भगवती मरी देवाचे माये आम पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन आनंद बरीत सांता मनशाने त्या भाशे उतार ऐकून इन्कार केल्ल्या वेळार दर्याच्या मस्त्याक लागीं आपोवन तुवें शर्मावून सांगलोय मनान आनी काळजान देवाच्या सतान परिपूर्ण काळजां आमकां करपा सोडली नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे जिसो भगवती मरी देवाचे माये आम पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन आनंद बरीत सांता निरापराधीच्या आदारा थोड्या दिसांच्या एका बायशाक उलोवंक लावन तूं मान तुवें राखलोय कश्ट अपमान सोंसणीकाय सोसून आनी अज्ञाचे नितळपण हातावेन सांबाळूंक आमकां कोरपा जोड दी नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे जिसो भगवती मरी देवाचे माये आम पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन आनंद बरीत सांता पद्मशरण शर्माव सांगून आसतनाच अजापानी लिस्बनाक पावून तुज्या बापायचो जीव तुवें बचाव केलोय अपमान केल्यांक बोगसूंक आनी दुस्मनांचो मोग करूंक आमकां कोरपा जोड दी नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे जिसो भगवती मरी देवाचे आम पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन आनंद बरीत सांता तुज्या मागण्यांनी निसर्ग वेले जाणवली सभा हेरजां आनी पातक्या बऱ्या वाटेक तुवें परतिले सगळ्या खर्चान देवा थंय परतून आमकां सगळेच देवाक दिवंक आमकां कोरपा जोड दी नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे जिसो भगवती मरी देवाचे माये आम पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन आनंद बरीत सांता तुज्या तारकांनी सगळी तुजी जिणी अग्ने बचाव करूंक तूं वावुरलोय निमाण उस्वास सोडटना तुवें पळयले बरेस आमी जेजूक पळयव आनी तुजे सांगाता ससनाचे सुख भोगूंक आमकां फावो कर नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे जिसो भगवती मरी देवाचे माये आम पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन आनंद बरीत सांता देवा तुका दिला व्हडते देणे असर्याचे आनी तुका उलो मारतेल्यांक तूं सदांच पावताय इतल्या व्हडा अत्रेगान हांव मागता ते म्हज्या अत्म्याक बरें जाल्यार जेजू कडेन मोळे मैफात म्हाका जोड दी नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे जिसो भगवती मरी देवाचे माये आम पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसोच आनी सदां सर्वदा आमेन पापसाई बापा सत आणि ताच्या इराद्या पसत आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रासम खायो तुझी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास चमका दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची बदका बोगोज आनी आमकां तारणे पडू दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे जिसो भगवती मरी देवाचे माये आम पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसोच आनी सदां सर्वदा आमेन Sant Antoniam Apostol Venatic ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौजांचे खातीर सर्व पोतवेदरांनी सदा जिवनशा देवा भगवंत अंतोनीक तुवें तुझे परचेक एक व्हरतो प्रसंग दार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदर जावन दिलोय
क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर्वांवरांतले सुटाशे आनी सर्व आमच्या परकवण्यांनी तुजी ससाय आमी बगीशे आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफा. Santanton amso, amka mogaso, vigna anwarani, garzani pauso, shegunani modo, kaltya karzaso, dettaji devun magya agartaso. Lana voda agar Santanton amso, युवजनांक जिणे वाट दाखोवचो. भुरग्यांक जेजू बरी जावं आदार दिवचो. सर्वांक आमकां सर्गा वाटेक पावोवचो. संतांतून आमचो आमकां मोगाचो, विघ्ना आनवारांनी गरजांनी पावचो. शेगुणानी मोडो कालत्या काळजाचो, विकताची घेवन मागया आदारताचो. संतांतोनी पाव तूं आमकां, संतांतोनी राव तूं आमकां. कश्टांक गरजांक आदार दी आमकां. सदां सांबाळ तूं आमकां. मोगाळ पुत्रा सवे आमकां आशीर्वाद दे आमकां. Santanton Bapa, Ama Amapasun, bagaimana bersyukur Bapa syukur Amen.